होसाना होसाना सर्गींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना सकणा होसाना होसाना सर्गींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना 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 सर्गींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना सांगता होसाना होसाना सर्गींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना सृष्टी रचलेल्या होसाना अंतरळ रचलेल्या होसाना सूर्यो रचलेल्या होसाना दर्यो रचलेल्या होसाना आदांक रचलेल्या होसाना येवेक रचलेल्या होसाना म्हाका तुका रचलेल्या होसाना मनशा कुळाक रचलेल्या होसाना मनशां थिंग रचलेल्या होसाना सुकणी संवसार रचलेल्या होसाना रूख सोडा रचलेल्या होसाना फुलां फळां रचलेल्या होसाना 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 सर्गींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना सकणा म्हणया होसाना होसाना सर्गींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरी सकाळ हांव मागतां मस्त पावस हेणे तेणें आवरायलां जाल्यारय तुमी सक्कळी कुशीक दवरन हांगासर ह्या देव मंदिराक तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमचे विनवणे घेवन व्हडा बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात ह्या पूर्ण शेतान तुमकां जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव जातलो तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात मोगाच्या भाऊ भयणीनो हर एक फावटी हांवें सांगचें दोन संगती पयलें जावन आसा बावडतान आयिल्ल्यांक जेजू केद्दाळय खाली हातांनी पाटीन धाडिना वस्तूच्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिता आनी दिलां आमी वाचता वांजेलांत मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकांय तशेंच तुमच्या काळजाच्या विनवण्याचेर तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेकाचेर ताच्या आशिर्वाद तो घालतलो आनी हांगा तावन तुमी पाटी वता आसतना तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वेतल्यात दुसरें आमचो देव कोणाचोय रीणकारी जायना मोगाच्यानो आमी ताका दिल्ल्याच्या की 100 वांट्यांनी आमकां तो फाटीं दिता वो वेळ तुमी ताका दिला कण्णी जावन तुमकां तो फाटीं दिता शांती समाधान बरी भलायकी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा दुसऱ्यान हांव स्वागत म्हणटा आमच्या पाद्राबाक मनादेक बापू बॉनिफास पिंटो हर एक फावटी आमी आपेल्ल्या वेळार मोगान हांगासर ते येतात ही रेतीर सोलोन व्हरतात मूड बेळ्ळे जावन मायनर सेमिनरी जावन ते येतात तांकांय हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन फेरार तावन येतात तांकांय स्वागत म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक परतून एक फावटी स्वागत म्हणून तुमकां बरें मागता मोगाचें न्हू देव बरें करूं देव बरें करूं बापाणो आमकां समेस्तां तुमी मोगान संतोशान स्वागत केल्ल्याक आमच्या घरा आयिल्ल्यांक आमी कुटुंबाचो वडील कशें म्हळ्यार बाब माय स्वागत म्हणटा देखून आमचो फादर आमचो बाब दोत्मे बाब तो आमकां स्वागत केल्ल्याक देव बरें करूं भाव भयणीनो म्हजे फावटी तुमकां बरो दीस हांव मागतां आमी सकाळीं मागोवंक आयले हांव आज प्रत्येक जाण आमी मागोवंक जाय कित्याक म्हणल्यार आमचे भोंवतीचें भौगोळीक वातावरण बरें ना यथेश्ट पावस आयिल्ल्या वरवीं दिसपट ह्या जिणयेचेर इल्लें कश्टांचें जालां उदक भरलां साबार घरां उदकान बुडल्यांत दिसपट ती जिणींत कश्टांची जाल्या पयनाऱ्यांची पयनां बंद पडल्यांत गटार तांव तिनी येवच्यो तिनी कुशी बंद जाल्यात लोकां सकला देवोंक जायना पयन करूंक जावना गल्ली योजना शेवटा पावोंक जावना साबार जीव गेल्यात साबारांक कश्ट जातात साबार निराश जाल्यांत सगळो हप्तो आमच्या इस्कॉलां बंद पडल्यांत दिसपट तें काम कश्टांचें जालां विविध रितीन लोक कश्टोन आसा देखून आमी ताचे मदीं इतलें जाणां कश्ट कान म्हळ्यार आयले हांव आमी सगळीं मागया तांचे खातीर आमचे खातीर तांचे खातीर मागया ह्या सगळ्या प्रकृतीच्या कश्टांतावन सगळ्यांक सुटका मेळोवन दी समाधान मेळोवन दी बेसांव मेळोवन दी म्हणून आमचे प्रत्येक एक इरादो जावं दी
सांत पाऊल तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 7 अशें म्हणटा, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. बगार कसलो आत्मो दिला? आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आमकां दिल्लो आत्मो बळवंत, आमकां दिल्लो आत्मो मोगाळ, आमकां दिल्लो आत्मो स्वनियंत्रीत, सेल्फ कंट्रोल करचो. तर तो आत्मो आमचे भितर वस्ती करून आसा. हांगा आयिल्ली आमी सगळीं ताचें बोळ भोगया. आमकांय बळवंत करूंक त्याच पवित्र आत्म्याडे आमी मागया. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 8 म्हणल्या बरी, मोवाळ मोगाची पवित्र आत्म्या आमकां सगळ्यांक मोवाळ मोगाची मनशां कर म्हूण मागया. आनी आमची आशा, आमची ओडणी, आमच्यो ताळण्यो आमच्या तेंते संवाचेर निगा दवरूंक, स्वनियंत्रीत आमी जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागून आमी सगळीं पवित्र आत्म्याची सकत भोगया. आज आमी 2-3 वरां हांगासर करसूंगात. आमचे वरीन जायना, आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्यार मात्र जाता. तर पवित्र आमचो मागण्याचो शिक्षक तो पवित्र आत्मो आमचे भितर, तो भितर आसा. आमी भोगया ताचें बोळ. आनी पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या देण्यानी बर म्हणून सगळां आमी उबे रावून पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. तुमच्या बांकांनी आसलेल्या बुकांनी सोम्याची स्तुती करा. D1 Pan Sanko 135 135. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवोणी ये देवा, बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत म्हूण आमी गावया. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या सगळां मोगाळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोणी ये देवा, देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. सिने पर्वताचेर तूं देवोण आयलोय, आमचे ताण भोगोवंक ये देवा आमच्या काळजांत तुका भोगूंक, तुजें आजरपण भोगूंक, तुजें स्वनियंत्रीत करचें मोगाळ आजरपण भोगूंक आमकां कृपा दी. सीनाय पर्वताचेर देव तूं आयलो. सगळां सीनाय पर्वताचेर देव तूं आयलो. आमची ताण भोगोवंक ये, आमची ताण भोगोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये, आमच्या काळजांत ये. सगळां आमची ताण भोगोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या आजरपण आमचे भितर भोगया. देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र
पवित्रात्म्या आमचे भितर तूं आसाय. तुजें आजरपण आमी भोगता, तुका आमी उलो मारता, तुजें सांगातपण आमी भोगता, तुका आमी दिन वाचता, तुवें आमकां हांगा आपोवन हाडलाय. मागणें करूंक तुजो सांगात भोगूंक, तुजो मोग अणभव करूंक तुजी आमी स्तुती करता, तुका आमी अर्घां दिता. तुज्या देण्यानी आमकां बळवोन कर. सैतानाच्या सक्तेचेर जैत उडोव, तुज्या सक्तेन आमकां बळव. दुसरें चरण. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवोन कर. सगळा. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवोन कर. सैतानाच्या सक्तेचेर सैतानाचे सक्तेर सै सक्तेन भर. सोडो. तुझ्या सक्तेन भर. सैतानाचे सक्तेर सै सोडो. तुझ्या सक्तेन भर. पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये. देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या राव पवित्रात्म्या राव पवित्रात्म्या राव पवित्रात्म्या संगती पवित्रात्म्या संगती पवित्रात्म्या संगती पवित्रात्म्या तुझ्या दर्पण पवित्रात्म्या 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 come holy spirit stay with me holy spirit be with me holy spirit guide me holy spirit holy spirit holy spirit holy spirit पवित्रात्म्या 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 हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या पिडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार शांती समाधान आमकां लाभोवन गूण कर पवित्रात्म्या आमचे भितर राव पवित्रात्म्या. तिसरें चरण. पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळा पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळार कष्टांच्या काळा शांती समाधान आमकां लाभोवन शांती समाधान आमकां लाभोवन गूण कर पवित्रात्म्या गूण कर पवित्रात्म्या. शांती समाधान शांती समाधान आमकां लाभोवन गूण कर पवित्रात्म्या. पवित्रात्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवानु ए देवा बेगीस ए देवा आमच्या काळजात ये. देवानु ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये. हालेलुया 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 Come Holy Spirit, come Holy Spirit, stay with me Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit, hallelujah, 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 पवित्रात्म्या म्हाका तुज्यो संगाती तुजो आदार दी, तुजी बळवंती तुजी घटाय दी, तुजो उजवाड दी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भोगसून मोग करूंक सोसून जियोंक जेजूक आमी साक्ष जावंक तुजी कृपा आमकां लाभय पवित्रात्म्या. मोगसून मोकोरू सोसून जियोंक सोसून जिये मोग
मोकोरो सोड जिये जेजूक आमी साक्ष जावंक जेजूक आमी साक्ष म्हणजे कृपा लाभोय तुझी कृपा लाभ सांगाता जेजूक आमी साक्ष तुझी कृपा लाभ भोग सकला दौऱ्या आतू बाऱ्या पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र गळे दापोड आत्म्या देवण ये देवा देवोन ये बेगीच ये देवा बेगीस ये आमच्या देवा काळजांत ये आमच्या काळजांत ये देवण ये देवा देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवण ये देवा देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवण ये देवा देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवण ये देवा देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये फास्ट देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये हालेलुया 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 Hallelujah, 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 glorify the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, adore the Lord. Bless the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. दुनिया तुमच्या काळजाचेर hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah, Jesus, God, Jesus, Maiman, God, Jesus, God, Jesus, change, God, Jesus, I love you, Jesus, I adore you, Jesus, I bless you, Jesus, I glorify you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, worship you, Jesus, our God, Jesus. Boglat God, Jesus, Maiman, God, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Soft, soft. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Povitratmya, 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 povitratmya. दये करून बसा, दोळे दांबून तू बसा, दोन्ही हात तुमच्या काळजांचेर दवरून बसा, निट्ट बसा, दोन्ही हात हृदयाचेर घट्ट दामून धरा, दोळे घट्ट धांपा, बायलो आवाज बायल्या सांगती बंद करा, कान दोळे. जेजूक पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा काळजान पळया, काळजान बघा,
जेजू आमच्या काळजांत आसा, पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत आसा, आमचे भितर आसा. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बळवून करता, मोग करूंक शिकयता, मागोवंक शिकयता, स्वनियंत्रण करूंक शिकयता. पवित्र आत्मो दिला तो आमचे भितर आसा. ताका आतां आमी जागे येयलो वा आमी जागी जाले हांव तो सांगात बघया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भावानो बहिण्यानो दोळे उक्ते करया. परत आमी मागण्याच्या स्पिरितांत रावया. बायला संगती आमचे कान बंद करया, हांगात रावया. ही गरजेचंच देवाचें उतर आयकूंक, ताची स्तुती करूंक आमी आयल्या, रेतीर करूंक आमी आयल्या. भाशण आयकूंक येवना, रेतीर करूंक आयल्या. पाद्रे आमी रेती करची न्ही, आमी सगळे वट्टू रेतीर करची. देखून रेतीर भायर न्ही, रेतीर भितर. कितले आमी भितर गेल्या तितलो आमकां फायदो आसा, कितले आमी भायर गेल्या तितलें आमकां व्यर्थ जाता. रेतीर करची भितर वचूंक. लोक पुरो भायर आसलो, देखून कोरोना पिड आयिल्ल्या वेळार म्हळें पुरो भितर वचा म्हणून. भितर म्हळ्यार भायर आसली भितर वचा, आनी भितर आसली आनी भितर वचा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांनी कानांनी जिबेन कितें म्हळ्यार करता म्हळ्यार ताका इल्लें रेस्ट दिवन पुरो भितर वचा. देखून रेतीर म्हळ्यार बोम मारचें ना, तेणे आयकता तेणे भायर येता. रेतीर भितर येचें आसचें. कितले आमी भितर गेल्या, कितले आमी देवाचो सांगात भोगलो, तितलें आमकां समाधान आसा. देखून जॉनान रेतीर करची न्ही, पत्रेबान रेतीर करची न्ही, हांवें रेतीर करची, हांवें रेतीर करची. म्हाका मागोवंक जाय. देखून आमी हांगा आसले, हांव कोण बरो आतां टीव्हीर पळोवन आसा जाल्यार पळयतलीं, सगळ्यांनी म्हणजे हांवें रेतीर करची. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 14 आमी वाचता. पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. आमकां पवित्र आत्म्यान मोर मारल्या, आमी देवाची परजा जावंक पावल्या. पवित्र आत्मो तुमकां देणे कसो दिला. पवित्र आत्मो तुमकां देणे कसो दिला. होली स्पिरीट हॅज बीन गिवन टू यू एज ए गिफ्ट. आमकां देणे जावन दिलां. आमकां देणे जावन दिलां जाल्यार तें देणे काय तुजे भितर आसा. देखून आमी बघया ताचो सांगात. मागणें तुवें खंयी करियेत, रुखामळान बसूनय मागणें करियेत, बस्सार येतानाय मागणें करियेत, वाहनार येतानाय मागणें करियेत, ही गरजेन ती मागणें करियेत. पळयत मग तुज्या काळजांत आसा, ताका तुवें खंयच्यान येतानाय व्हरयेत. पळया, मागणें करच्याक ही गरज जायचें म्हणना, मागणें करता आल्तार जायचें म्हणना, मागणें करतल्या इमाज जायचें म्हणना, मागणें करतल्या बायबल जायचें म्हणना. मागणें करतल्याक काळीज आसल्यार, आत्मा आसल्यार, खुशी आसल्यार, मन आसल्यार जालें. इतलो पावस आयल्यार आमी इतलीं जाणां येवना. हांवें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी कित्याक आयल्या? मागणें करूं. कोणा खातीर? पयलें म्हजे खातीर, दुसरें आमच्या कश्टतल्या भावां भयणी खातीर. तर त्यात पळयतात म्हणून आमी मागया. तुमची जाब तुमचे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. परतून म्हणया, तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. एक हात तुमच्या काळजा कडेन दवरा. त्या पळयतात म्हणून आमी मागया. आमचे भितर वस्ती करच्या पळयत आत्म्या आमकां दोंकुळ्ळून उठोवन जागय म्हूण मागता हांव, तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. आमचे भितर वस्ती करच्या पळयत आत्म्या निद्रेस्त जाल्ल्या आमकां सुटसुडीत कर. अस्कत्यांक आमकां बळवोन कर. पिडेस्तांक आमकां भलायकेन बर म्हूण मागता हांव, तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. आमचे भितर वस्ती करच्या पळयत आत्म्या दोंडोळचो आमचो भावार्थ घट्ट कर. चांचाल आमची मोणां तीर कर. सुखी दाडेन भरले आमचे आत्म्या तुज्या मोगान ते आत्मे जिवाळ कर म्हूण मागता हांव, तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. आमचे भितर वस्ती करच्या पळयत आत्म्या कंतीन बरवेतेल्या उल्हासान भर.
रडतेल्यांची मुखां म्हळ्यां आस्कुऱ्या भोगण्यांनी बोर दुखीन वळवळत्यांची दूख निवार कंतिश्ट जाल्ल्या दादोसक्यान बोर म्हूण मागता तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमचे भितर वस्ती करच्या पवित्र आत्म्या नेणाऱ्यांक बुदवोन कायेन बोर अज्ञानीक जाणवायेन बोर पातकांत लोळतेल्यांक भाग्यवंत पुराण बोर म्हूण मागता तुजे लागीं मागता आयक आमकां परतून सांग पावलो आमकां म्हणटा रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 14 रोमाकारां पत्र अध्याय 8 वाक्य 14 जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं की देंवचाराची भुरगीं देवाची कित्याक जाप दिया कित्याक आमकां कोण सोलोवन व्हरता पवित्र आत्मो जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता म्हणया जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं म्हणयांगी जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता देखून हांव देवाचो भुरगो म्हणजे म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता देखून हांव देवाचे भुरगें घरा येतना सांगून तो सोजे फुडा सुरू होते 5 पटी म्हणयांगे आमी बायपाडजाच्या घरा येताना म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता देखून हांव देवाचो भुरगो म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता देखून हांव देवाचो भुरगो भुरगो वा भुरगें ओके म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता देखून हांव देवाचो भुरगो चौथें म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता देखून हांव देवाचो भुरगो निमाणें म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता देखून हांव देवाचो भुरगो हातो बारा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हाका देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता हांव देवाचो भुरगो भुरगें प्रेज द लॉर्ड मुखार म्हणलेलो आसो आसो पळया आसो आसजे कित्याक हांव कोणाचो भुरगो कोण आसना ती कोणाची भुरगीं सांगा नाका आसतात कोणाची भुरगीं आमी आसता की रडता आसचे की रडाचे मुखार म्हळ कशें दिसचे एक मूठ भात उडयल्यार 4 कळश्यो लोय आयिल्ल्या बरें आसोजे पळया आमचे भितर कोण पवित्र आत्मा ओके तर त्यात पवित्र आत्म्या ताच्या देण्यानी आमकां बर म्हणून मागणो गावी गीत बसल्या कडेन तर पवित्र आत्मा रावा रावा कारणेसू ओ देवा तुमच्या गिता बुकान 5 संको 140 आनी 848 आमचे भितर असल्या पवित्र आत्म्याक परत आमी बघया ताचे देण्यानी बरोवंक मागया पवित्र आत्मा रवा रवा करुणिसी ओ देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ
ಕರುಣಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಸಗ್ಳ ಸಂಸಾರಕ ತಿರುಮಾಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ अनुग्रहिसे. ओयतम्या तुझ्या देणे आमकां दी. तुझ्या सात देण्यानी जनवायेन बुदवंतकायेन तुझ्या सक्तेन तुझ्या स देण्यानी बुद जनवाय गिन्यान भिरांत आनी हेर स देण्यानी आमकां बरोणो आमकां धैर्यान बरो. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯು ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. 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 ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ अनुग्रहिसी. सर्गींच्या बापा ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या देव मंदिरांत तुवें आमकां आपोवन हाडलां. आमच्या भोंवतींची आमच्या शेजारची साबार भाऊ भयणी ह्या वेळार कश्टोन आसात. हांव येवन साबार घरांच्या भितर रिगलां. वस्तू पाड जाल्यात, दिसपट्टी जिनीस हाडूंक कश्ट जालां. साबार कडेन गुडे कोसळ्ळ्यात. साबारांची जिनी आस्ता व्यस्त जाल्या. पावसा वरवीं साबार रितीचे कश्ट संकश्ट आमची भाऊ भयणी भोगून आसात. सगळ्यांक तूं विशेव दी, सुटका दी, बचावी दी. धैर्यान भर. बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव, सरकारांत हांव आनी हेरांत हांव नश्ट जाल्ल्यांक ताची दिसपट्टी जिनी सारकी करूं बोळ गटाय आदार दी. तांकां सगळ्यांक तुजें पवित्र आत्म्याचें देणें पाटय. तांचो भावार्थ घट कर, बरोसो थीर कर. साबार पिडेन कश्टोन आसात
सगळ्यांची पिडा कुडीची आनी मोतीची आत्म्याची निवार म्हणून मागता हांव तुमची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. भावां भयणीनो, हांवें एका फावटी अशें घडीत वाचलें, तुमी वाचलां आसतलें तें. तो एक गांव पार समाधान संतोशान आसुल्लो, सगळां आरामायन आसली, पूण तें एक उणेंपण आसलें खंय. कितें उणेंपण? सोऱ्याचीं गाडां गाणातलीं खंय. सोऱ्याचीं बारां गाडां गाणातलीं. कोणाच्या मती एकली आयडिया गेली खंय, एक बार घालीचे म्हूण. बार घालची खबर सगळ्यांक पासार जाताना बऱ्या मनाची भाग्यवंत मनशां पुरा सांगाता मेळ्ळें आनी ओपोज केलें. बार हांगा हाडचें नाका, हे धर्मरी आमचो गांव समाधान आसा आनी शांतीनंत आसूं दी म्हूण. मागण्याची मनशां जीं कोण मागण्यां येतात पळय तीं पुरो सांगात आयलीं, तांणी ओट्टू मेळोन मागणें केलें. हांगा बार एक येवचें नाका, हे धोळ आमचे समाज आमचे बोंतोनी समाधान आसा आनी की समाधान आसूं दी म्हणून सगळ्यांनी बरें कर मागणें केलें. बऱ्या मनाची मागणें करची मनशां मुखेली आयलीं, मागणें केलें आनी मागणें केल्ल्या बरें तें बार सुरू जावचें म्हळ्यार बिल्डींग रेडी जालें. जाल्यार मागणें रावना, मागणें केलें आनी फाल्यां बार उदघाटन म्हणटाना आयच्या दिसा सांजेर व्हळो पावस मारलो, गडगडे जगलाणें आयलें. त्या व्हळ्या पावसाक वाऱ्या वादळाक तांणी बांदलें बार आसा पळय सगळें धरणी समा जालें. कितल्या गट्यान बांदलें कितें? बाराच्या मनशांक कांडा वाटे राग आयलो. तांणी म्हळें हें बिल्डींग पडोवंक कारण तीं मागण्याची मनशां. तांणी मागिल्ल्या वरवीं आमची बिल्डींग परतलें. तांणी केस केली, कोर्टाक व्हेलें. ह्या मागण्याच्या मनशांनी तांणी एक वकील तयार केलो आनी तांणी म्हळें मागण्याच्या मनशान म्हळें आमी न्हय बा, आमी लोटून घालूं ना तें बिल्डींग, आमी कांय करूं ना, आमी निरापराधी, आमी तें बिल्डींग लोटून घालूं ना, तें वारें आयलें पडलें. अशें वाद विवाद जालो निमाणें. फाल्यां निती करताना जजमेंट दिवंक, फाल्यां जजमेंट दिवंक आयच्या दिसा निती करता जज आसा पळय तो म्हणटा खंय फाल्यां हांव कसलें वाकमोल दिता तें म्हाका कळीत ना, पूण एक संगत स्पश्ट, ह्या गांवचे बार आसा करचे मनीस आसा पळय तांकां मागण्याचेर भारी पातयेनी. ह्या गांवचे ते कोण बार बांदूंक चिंतलें पळय तांकां मागण्याचेर बोळाचेर बार पातयेनी, पूण जे कोण मागणें करूंक गेल्ले आहात पळय तांकां मागण्याचेर पातयेनी ना. समजलें तुमकां कितें म्हणून? ह्या गांवांत आसचे ते बार कोण आसा करचे म्हणून चिंतताले पळय तांकां मागण्याचे बोळाचेर बारी पातयेनी, पूण जीं कोण बार नाका म्हूण मागणें करतालीं पळय तांणी मागिल्लें मात मागण्याचेर तांकां पातयेनी ना. तुमी हें नियाळ करयेत, तें घडलां जावं पुरो घडना जावं पुरो पळय दीस आनी रात आमी मागणें करता, मागण्याचेर पातयेनी ना. ते ज्यो कोण मागणें करीत नात पळय तांकां जाल्यार ही पातयेनी आसा. सदां कुमसार काके बंदा देंवसार. कितले मागणें केलें की तितली पातयेनी उणी जायचे की चड जायचे. तर तांणी कितें आमी कारण न्ही म्हळें दैराल म्हणून जालें हांवें मागणें केलें देखून देवाणी आड आयलें पळय. आमी आयल्या इतलें ना मागणें करूंक, आमकां मागण्याचेर पातयेनी आसा गी. इतलीं वर्सां आमी मागलां, आमी सांगूंक शकता गी हांवें मागलें म्हाका मेळना, सांगूंक शकता गी सांगचें नाल्यार बेश्टें आयिल्लो हितून. बसोन बरोवंक सुरू केल्यार तुका बूक पावोंक नजो. तें मागलें हांवें हें मागलें हांवें म्हाका मेळना. म्हाका मागणें केल्यार भाव पावना. भाव भयणी कितल्या पयसतान हांगा कालमाडी बसोन 3 वरां 4 वरां बसल्यार कांय फायदो ना. बेश्टें बसचें. इफ यू हॅव नो फेथ इन प्रेयर यूजलेस टू कम. बेश्टें आयलें उठलें गेलें नो.
हांगा बसून मागणें करताना हांवें मागलें म्हाका मेळटा. तें मागलें तें मेळचें म्हण ना न्ही, आनी करीत तें मेळटा. देखून आमी आयिल्ले आमचो भावार्थ घट करया. हांव मागता आनी मागलें जाता, हांव मागता आनी मागलें मेळटा, हो आमचो भावार्थ घट जावन दी. हांगासर आयल्या आमी आमच्या दोळ्यांक दिसना, त्या देवा कडेन मागोंक आमी आयल्या. भावार्थी मनशां आमी, दोळ्यांक दिसनातल्या देवाची स्तुती करता आमी, ताका आमी फाती येता, ताका आमी वळखता, ताका आमी आराधन करता. ताची पदवी, ताची राजवडकी, ताची सकत, ताची महिमा केदी वर्ती. देवाक सगळें करूंक जाता. पळया किर्तन 46, किर्तन 46 कितें म्हणटा पळया. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांता वेळा आदार दिवंक सदांच तयार. उपरांत आमी वाचता, देखून भूंय कांपत जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुणायेन पडटी जाल्यार, दर्याचें उदक गरजून फेणत जाल्यार, आनी ताचे उसळणामुळे दोंगर तरतरीत जाल्यार आमी भियेवची नाव. उपरांत वाक्या 7 आमी वाचता, दळपारांचो सर्वेस्पर आमचे सोवें आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोठें. म्हणयांगी देव आमचो आसरो, म्हणया देव आनी आमचें बळ. परतून देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. दळपारांचो सर्वेस्पर आमचे सोवें आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें जावन आसा. दळपारांचो सर्वेस्पर आमचे सोवें आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें जावन आसा. त्यात देवाची आमी सगळां भावार्थान मागलें मेळटा. देव तें आयकता. मागलें एक न्हय तर आनी तें मेळटा म्हणल्यार तीर संपूर्ण भरोशान देव आमचो आसरो, आमचें बळ म्हणून गावया गीत आमी. देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो म्हणलें गीत आसा. तें संतोशान आमी व्हडल्या ताळ्यान आमचो देव, आमचें बळ, आमची गटाय, आमचें कोटें, आमचें भद्र आसरो म्हणलें गीत आमी गावया. पान संको 7 पेज 7. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव मोसो आनी तुसो, तो देव मोसो आनी तुसो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव मोसो आनी तुसो, तो देव मोसो आनी तुसो. सोडवून दिल्ली इस्रायेला, आमकां दिता पक्की मनशां. सोडवून दिल्ली इस्रायेला, आमकां दिता पक्की मनशां. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वखणुया धन्य देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वखणुया
धन्य देवा स्तुती करूया सर्वेश्वरा वाकणूया धन्य देवा स्तुती अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो मसो आणि तुसो तो मसो आणि तुसो रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां रखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां रखता स्तुती करूया सर्वेश्वरा वाकणूया धन्य देवा स्तुती करूया सर्वेश्वरा वाकणूया धन्य देवा स्तुती करूया सर्वेश्वरा वाकणूया धन्य देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो मसो आणि तुसो तो मसो आणि तुसो देव देव मसो आणि तुसो तो देव तुसो दोळे धांपिया हांवें शिकिल्लीं उतरां म्हणा देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका हांव सोदून आसा देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या तुका देवा हांव सोदून आसा तुका हांव सोदून तुका आसा म्हजो आत्मो ताण येता तुका म्हजो आत्मो ताण तुका येता म्हजो आत्मो ताण येता तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके सुखे करडे कडे उदाक नातलेले उदाक नातले धरणी भाशेन धरणी भाशेन म्हजी कूड म्हजी कूड तुका अत्रेकता तुका अत्रेकता देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके सुखे करडे कडे उदाक नातलेले उदाक नातले धरणी भाशेन धरणी भाशेन म्हजी कूड म्हजी कूड तुका अत्रेकता तुका अत्रेकता सगळं आमी उबे रावया सोम्याची स्तुती करया दोणी हात उबारया दोळे आमचे दांपया काळजांत तावन काळजाच्या कुंडाये तावन आमच्या उतरांनी सोम्याची आमी स्तुती करया हालेलुया 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 देवा बापा जेजू ख्रिस्ता पवित्र आत्म्या देवा बापा जेजू ख्रिस्ता पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुका जाव स्तुती तुका जाव महिमा हालेलुया 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 तुम्या देवा हरका तुका वरदान तुका सगळा तुका वंदन तुका स्तुती तुका तुझी स्तुती हांव करता तुका महिमा गायता तुझा मोग याडता तुम्या तू म्हजो रखताय तू म्हाका सांबाळताय तू म्हजे भद्रकोटे तू म्हजे कोटे तू म्हजो आसरो तू म्हजो देव तू म्हाका सोडवण दिताय तू म्हाका बचाव दिताय म्हजे बेंदू पयस करताय सर आपायांतले आग्नांतले विघ्नांतले अणवारांतले तू म्हाका निवारताय तुम्ही आपायांतले अणवारांतले राखताय म्हाका हरका तुका आराधन तुका सगळा तुका वंदन तुका स्तुती तुका जीसस जीसस जीसस
Jesus, I love you. I adore you. I bless you. I glorify you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. पवित्रात्म्या, पवित्रात्म्या, पवित्रात्म्या. तुझ्या स्तुती करता, तुका महिमा देता, तुका अर्घ देता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेश्वरा देवा तुका अर्घ देता, तुझ्या स्तुती करता, तुका महिमा देता. तू माझो देव, तू माझे भद्र आसरो, तू माझे कोटे, तू माझो भद्र आसरो, तू माझो सोमी, तू माझो धडी, तू माझो बरो गवळी, तू माझो इष्ट, तू म्हाका पासो सोरो दिताय, नितळ उदक दिताय. सर कष्टाच्या अणवारांतले पिड्या चिड्यांतले रक्ताने सांभाळताय. सर आमच्या भावा बहिणी कष्टात असल्या, आवरात असल्या, विविध कष्ट होत्या, सर पिड्यास्ता, एकसुऱ्या, निराधार असल्या, कष्ट दिल्या, आस्पत्रे निधन असल्या पिड्यास्ता. आपण सोम्या गुणकर सोम्या सगळ्यांचे कष्ट निवाय देऊन कराच्यो ताळणो तेंते समा. सर पिडे ताळतो निवार आमका. सर अपायाचा अणुवाराचा विघ्नाचा निवारण. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशुवे, 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 येशुवे. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर आमचे बे, सर आमचे निष्ठुरपण, सर आमची फातका, सर आमचे मेघना निवार तुम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओढल्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. काळजाच्या गुंडा येतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घा जेजू, अर्घा जेजू, अर्घा जेजू, अर्घा जेजू. ओगळाप जेजू, ओगळाप जेजू, ओगळाप जेजू, ओगळाप जेजू, ओगळाप जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argam Bapa, Argam Bapa, Aradan Bapa, Argam Bapa, Argam Jesus Christa, Argam Jesus Christa, Aradan Jesus Christa, Argam Jesus Argam Christa, Povitratmya, Argam Povitratmya, Aradan Povitratmya. Argam Povitratmya. भावांनो बहिण्यांनो, देवाचें उतर आयकूंक आयची जावया. हांवें म्हळें आमी आमचे भोंवतणी एक नवेत्त अनुभव आमी जोडून आसा. जुलय म्हयन्यांत आमी पळयता सगळी प्रकृती पांचव्या सोबायेन भरल्या. उदक वेळार आमकां पावस येवन सगळी पृथ्वी पळय आज सोबायेन भरल्या. झाडां, रूख, फुलां, फळां सगळीं फळांनी भरल्यांत. आमी म्हणा वेळार पावस आयला, पूण भविश्या फाटल्या दिसांनी पावस चड येवन मस्त अनाहुतांय घडल्यांत. पूण प्रकृती पळया सोबीत आसा. पावस येना जाल्यार आमकां बेळेना,
बेळें ना जाल्यार आमकां जिवीत ना, आमकां उदक ना, आमी बोगल्यात कश्ट पावस येनातल्यावर कितें बरें जालां म्हूण. देखून देवान आमकां पावस दिला एक देणें जावन. ह्या पावसा वरवीं सगळी पृथ्वी 5व्या सोबायेन भरल्या. आज आमी नियाळचो विशय इत्त पृथ्वी. ह्या पृथ्वेचो मोग करूंक जाय. ह्या प्रकृतीचो एनवायरमेंटाचो नेचराचो आमी मोग करूंक जाय. मार्काचेर बरयल्या सुवार्तेन अध्याय 12 वाक्य 30-31. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन, काळजान, आत्म्यान, मोनान, सक्तेन देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर. देवाचो, पेल्याचो आनी तुजो. पूण हाका फाटल्या दिसांनी पाप साहेबान चवथो उपदेश करशिल्लो. सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या काळजान तुजो, तुज्या पेल्याचो, देवाचो आनी चवथो प्रकृतीचो मोग कर. चवथो कुडसिला काळजान, मोनान, आत्म्यान, सक्तेन तुजो, पेल्याचो, देवाचो आनी प्रकृतीचो मोग करीजे. ह्या विशयान आमी थोडो नियाळ करया. देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 4 तावन अध्याय 2 वाक्य 3 पर्यंत. अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 4. देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर जिन्साच्यो प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट म्हण जाती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट म्हण जाती, जानवरां आनी जीवदाळी रोसल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलूं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रोसलो. देवाच्या सारक्याच ताका रोसलो. तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वे वयलीं सर बीन दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट म्हण जातीक, अंतराळाच्या सुकण्यांक, धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो श्वास आसलेल्या सर प्राण्यांक, सर जिन्साचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वळख. बसया. भावां भयणीनो, कितलें सोबीत देवाचें उतर आमी आयकलें. देवान सगळें रचलें. कोणाक ताचो धणी केलो? मनशाक. कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार तुमी कितें पुरा मॅजीक केल्लें उडास काडा बरी भलायकी उरचे खातीर. वखदां केल्लीं साबार आनी आलो पालो आनी चटणी कर्ण मस्त नमण्याची आल्या पाल्याची चटणी कर्ण केल्लें आसा. वॉट्सॅपार, युट्यूबार तेणे मस्त नमण्याच्यो गजाली आयिल्ल्यो आसात. चटणी कर्ण खायचे, आल्याची आनी पाल्याची खंयच्या नमण्याची. कसाय कर्ण पियेचे. मस्त जाणां नेला नेल्ली म्हणल्या झाडाचो कसाय कर्ण पियेल्ली. हांवूय पियेलां. नेला नेल्ली सगळ्यांक मेळटा. आनी त्या नेला नेल्ली अमृता बळ्ळी खिरा तें हें पुरो फ्रिजांतलें काडून केल्लें न्ही, सुपर मार्केटांतलेंय न्ही, धरणी वयलें बुड्डूण अन्न आमी
ताचो कीर अमृत बळ्ळी आनी नेलां नेल्ली कसाय केल्लो आसा. भविश्यान थोड्या दिसांनी आठीच्या अमासेक थोडी त्या एका रुखा सत्यनासलीची कातान ती कसाय करून पियेली आनी थंय वखद आसा म्हूण पातयेवनी आसात. साबार निवळ थोड्यांक निवळ म्हळ्यार काल्यां गोत्तुना कोण ना मस्त जाणांनी निवळ केल्लो आसा. आमी काली निवळ करून पियेले हांव मस्त जाणांनी निवळ पियोन तो निवळ तांतूं आलें आनी पालो आनी लसूण आनी मिरी आनी पुरा घालन आमच्या तापाक आमच्या कोंकलेक आमच्या ताळ्याक हांगा असल्या मालगाड्या कडेन येसारा ती निवळ करचो कशें म्हूण सांगतात. तें पुरा पियेलें आसा. इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक शक्ती ते तो कसाय पुरा पियेली कोरोना वेळार आमचें इम्यून सिस्टम बिल्डअप करूंक मस्त जाणां कडी पियेल्लीं आसात. कडयेंत ती लसूण तें मिरी तें जिरें तें आलें ती जिवी मिरसांग आनी कहलें पुरा घालना तांतूय प्रतिरोधक शक्ती आसा म्हणटात. देखून आमी इल्लीं घट्ट मनशां दक्षिणा कर्नाटक कित्याक आमी लसूण खावन मिरी खावन तें प्रतिरोधक शक्ती ती लसूण मिरी आनी पुरो आमकां आंगडी मेळटा जावं पुरो ती इतर निर्त जाल्ली. पावशिले दीस आयले म्हणटना आमी मस्त जाणांनी 5वीं पानां तांकां कितें म्हणटा 5व्या पानांनी तुमी केलां म्हणून उडास काडा पत्राडे करतात पातोळ्यो करतात आनी तें पुरां घालां. मस्त जाणांनी मिठा घाल्ले आंबे मिठा घाल्ले गरे आनी रानांत मेळचो कीर्ल आनी कितें भेंडी सोलां तीं पुरां अन्न सेवल्लीं आसात. ह्या दिसांनी विविध नमण्याचीं पानां पाळां वखदाक आनी आसात. फाटल्या दिसांनी म्हाका सोलोंगूच जायना म्हज्या पांयाची गांठ पांयाची कोट कोट पांयाची कोट थोड्यांना दूख सुरू जाली सोलोंगूच जावना म्हाका. म्हज्या भयणीन एक बरें वखद केलें ताच्या घरा पयलें ताणें म्हाका ताणें कलगी पानां हाडलीं तीं बरीं धाडायलीं. ताणें फातर हाडलो बल्लू फातर धवो फातर त्या पानांचेर तो फातर खाली फातर न्ही रान्नींत घालो तो रान्नींत घालन त्या धाडायल्ल्या पानांचेर दवरून वस्त्रान गुट लावन म्हज्या कोट्याक एक शॉक दिलो. तो शॉक इंजेक्शनाच्या बळार दी तशें गेल्ली दूख आनी किना गुळी घालून न्ही ती पानां त्या पानांचेर दवरलो फातर त्या पानांचो रोस आनी ऊब पळया आमच्या मालगड्यांची जाणवाय त्या पाल्यांनी त्या कोल्यांनी त्या पाळांनी त्या झाडांनी वाकत सोदून काडिल्लें आनी तें आमकां फायद्याचें प्रकृतींतलें. नंबर 1. नंबर 2 देवान दिल्ली प्रकृती एक बेसांव आमकां आमचें दिसपडतें जेवण आमी तांदूळ करता जावं पुरो आमी भात करता जावं पुरो गोव करता जावं पुरो तो मार्केटांत हाडला जावं पुरो भावा आनी भयणी तो धरणीर रूप जाल्लो धरणीर तां मेळिल्लें. आमी गांवची मासली जावं पुरो आमी गांवचें मांस जावं पुरो ती सुकणी जावं पुरो ती ह्या प्रकृतींतलीं आमी पियेवचें तें उदक आमी सेवचें तें वारें आमकां मेळटा तो उजवाड तें वारें ना तो उजवाड ना तें उदक ना कितें जायत आमची गत भलायकी बरी परिसर. हांवें आयकलें फाटल्या दिसांनी एका पाद्रे बाबडा ट्रान्सफर आसतना एकलो विगार रडलो खंय रडलो कित्याक म्हळ्यार भविश्या तो रडलो त्या खातीर लोक आसून येता म्हणी तो म्हणलो खंय लोक म्हाका आनी एका फिरगेचें ती मेळत पूण असलें परिसर मेळचें ना म्हाका एनवायरमेंट लोकय मेळोवं पुरो पूण ह्या फिरगेचें आसल्या बरी परिसर ग्रीनरी मेळची ना. आतां हांव आसलो जागो तसोच बरो बंतोनी रान पूण कितलें परिसर थंड थंड परिसरांत मनीस दंड न्ही समाधानी परिसर परिसर आमचेर इन्फ्लुएन्स घालता. थंड परिसर पळया रानां मोल्याक गेल्लीं मनशां केदाळ थंड समाधान तशें म्हळ्यार पेंटेन आसलीं मनशां थंड न्ही म्हण अर्थ न्ही भोवशें इन्फ्लुएन्स एनवायरमेंट तुजेर इन्फ्लुएन्स घालता. तुवें तें भात तें शेत तीं झाडां तीं फुलां तीं आपडटाना कितें बघता ती मोवाळ मनशां पळया तांकां केदाळ झाडां लावचें म्हळ्यार बारीक खुशी पळया तुजें मन कशें पळय तुजें मन कशें तूं फुलां झाडां लायताय जाल्यार त्या फुलां बरीं तुजें मन पळय की थोड्यांक फुलां पळयार राग येता
ताणें चड इल्लें फुलां झाडां जायचे ताणें रुखाच्या मुळांत इल्लें बसोवचें मस्त रान्नी वयर बसता आसता देखून राग चड देखून रुखाच्या मुळांत बसल्यार इल्लें थंड जावन तें एनवायरमेंट इन्फ्लुएन्सस यू देखून एनवायरमेंट बरी भलायकी धाडटा तिसरें संतोश भरीत वातावरण प्रकृती मदें दियेतना पोल्युशन ना वायू मालिन्य नीरू मालिन्य जल मालिन्य म्हणटा आमी व्हडलें नासल्या मनशांक इबरा मालिन्य इल्लें उणें जलाय मालिन्य जावचें उणें नी वायू मालिन्य जावचें उणें प्रकृती मालिन्यय ना पळय की कसरो रास घालना आमी हडलें तें मनशां पळया की त्या दिसा आसलें त्या दिसा डिस्पोज करता आमी कितलें सोबीत एनवायरमेंट पळय आमी सांबाळना सुकणी केदाळाय बरी आमी ल्हान आसतना आमच्या घरा कोलवाचें घर आहलें बरो गिरबुज्यो येवन बसताले उडास काडा गिरबुज्यो आतां गिरबुज्यो पळोवंकूच मेळना खंय कावळे आसात खंय सुकणी आसात ऑफकोर्स आतां पुरो म्हण जाती आमच्या घरा भितर आयल्यात मांकोडी भितर येवन बसता म्हळ्यार रान ना आनीक तर पूण ती सुकण्यां मदें म्हण जाती मदें तांचो मादूर ताळो आयकोसो हांवें आमच्या सेमिनार सांगचें ब्रदर्स लेख करात कितल्या सुकण्यांचो ताळो तुमी आयकलो म्हणून एका ब्रदरान म्हाका मोत्तायद सुकण्यांचो ताळो आयकलो सांगलें ताणें लेख केली ताणें मोत्तायद सुकणी भावानी भयणी तुज्या घरा कितल्या बोंतोनी कितल्या सुकण्याचो ताळो आयकलो तूं सांग म्हाका आयकलां थोड्यांच्या मांड्यार कोंब बसल्यार खबर आसना पण दॅट इज ए ब्लेसिंग सुकण्याचो ताळो आयकोसो कितल्या नमण्याचो ताळो आमकां आयकता मधूर ताळो त्यो म्हण जाती ते आसल्यार पण बरें करून पळयचें तांकां पळोवची रीत आमी वचून झूंद पळोवचें नाका जुवान कालें पळोवचें तुज्या भोंवतणींत आसा तुज्या घरच्या माजराकच पळय की तें विचित्र तुज्या घरच्या पेट्याकच पळय की तें विचित्र तुज्या आंगणाक आयल्या त्या नाविलोकूच पळय की सकट कितें त्या मांकडाकच पळय की तान तें विचित्रच आसा तुका पळोवचें सकस जाय तें दोळ्यांक तो मांकोड न्ही व्हडलें घालें जालें पुरो गेलें एल्ला बण्णा मासी न्हंगीत तुका पळोवंक जर तर आतुराय आसा बरें करून पळय कितें सोबाय दिसता ते पावसाचे तेंबे हांव आनी तूं पुरपूर तागोण ना पावस आयलो म्हणून सांगून पूण ते तेंबे पडची रीत आसा पळय एन्जॉय करता थोडीं जाणां मस्त त्या पावसाक भिजतात ती एक तातूंत एक खुशालाय रीत आसा तेंबे उल्हासप्रीत करता तो सुर्याची किरणां बरी विटामिन्स आहात म्हणटात धाकट्या बाळशाक भुरगें इल्लें येल्लोवीश जाल्यार ताका व्हरून सकाळीं व्हरून सुर्याच्या किरणां दवरता डी विटामीन ती सुर्याची किरणां पडोवचे काल परतो एका पाद्र्या वखा दिता पाद्र्याड उलयतना तो म्हणालो आमी मस्त जाणां घरा भितर बसता सुर्याक येना देखून डी विटामीन उणें जाता बारीचे तो म्हणालो त्या भायल मनशांक इल्लें सांग ती घराच्या भितर बसता तांकां इल्लें भायर येवंक सांग सुर्याची इल्लीं किरणां पडोवन दीत 24 hours त्या घराच्या भितर रावल्यार सुर्याची किरणां पडचीं कशीं तुका स्किनाचें प्रॉब्लेम येयल्लें उणें जायचें इल्लें भायर वच ती किरणां पडोवन दी तिजें ब्लेसींग पुरो ब्लेसींग आसा तें तुजें रोंदून आसा काणगोंच्यात तो सुर्यो ती रूख झाडां ती आमकां ऑक्सिजन दितात आमचें ऑक्सिजन दितात दिसाक आमकां ऑक्सिजन दितात आमी सगळें कार्बन डायऑक्सायड ती घेतात आनी आमकां अशें कान तयार करून दितात इतले सोबीत आमकां दिवच्या ह्या प्रकृतीचो हांवें आनी तुवें मोग करूंक आसा त्या देवाक अर्गां दिवंक जाता ताची स्तुती करूंक आसा देवान आमकां दिल्ले ह्या प्रकृती खातीर देवाक आमी हसूया ताची स्तुती करया आनी ताका आराधन करून आमी गीत गावया सृश्टी गळे स्तुती आडिरी सगळी सृश्टी आसा ह्या सृश्टेंतली अरी एक जिवी आसा त्या जिवीक अरी एक ती देवाची स्तुती करता जावं पुरो सुर्यो जावं पुरो सुकणी जावं पुरो अरी एक जिवी ती देवाची स्तुती करता ते रूखय देवाची स्तुती करतात ती ल्हान झाडांय देवाची स्तुती करतात आमी मनीस तांचे ताण शिकचे देखून प्रकृती पाडणी प्रकृती सांबाळ प्रकृती तुका सांबाळटली त्या प्रकृती सांगात आमी मेळया आनी तांचे सगळें सांगात मेळोवन ती दिल्ल्या खातीर स्तुती करून गावया सृश्टी गळे स्तुती आडिरी पाउंड संख्या पुन्हा सनिचार पेज 54 कोणा ताळयो भेटून जाय बसल्या कडेन बरें कर ताळयो भेटून
ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. सगळी सृष्टी सांगाता मेळया देवाची स्तुती करिया. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. खरी एक जिवी, खरी एक रोक जडां, खरी एक फुलां फळां रसली देवान, देखून देवा स्तुती करतात. स्तुती करून आमकां जाणवाय दिल्या, आमकां समजणी दिल्या, त्या प्रकृती सांगाता मेळोन आमी ही स्तुती करून गावया. ಮಿನುಗುವ ತಾರಾ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರಾ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. सांगाता ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भवानो बहिण्यानो, देवान आमकां मनशा म्हळ्यार वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ते तुमच्या अधीन हाडा. ती आनीकी सोबया, आनीकी बरें करा. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त पळया की ह्या संवसारी आयलो, ह्या पृथ्वीर जल्मलो. गोरवां मदें गोरवांच्या कावनेन तो जल्मलो. सगळ्या परगट जिने वेळार जावं बरो सरोवराचे देगेन, जावं जो गाद्या मेरेर, जावं बरो दोंगरार तो चल्लो. उल्लेख ताणें केले सुकण्यांचे, उल्लेख ताणें केले मासल्यांचे, उल्लेख ताणें केले न्हंयांचे, सरोवरांचे, प्रकृतीचे, फुलां झाडांचे. घेतलो ताणें उंडो त्या गोवांतान तयार जाल्लो, घेतलो ताणें वायन त्या दाका फळांतान तयार जाल्लो, त्या शेळयांक, त्या दाखवालीक, हे सगळे प्रकृतींतल्यो संगती ताणें उल्लेख करून दिवन त्या प्रकृतीन आमकां देवाक पळोवन शिकयलें. पळया जेजून पळया ती काट फुलां कशें सोंपतात, पळया ती अंतराळाची सुकणीं कशें ओंपतात. पळया तें वारें वदाळ, ती दोण, तें उदक, सुम्यान त्याचो उल्लेख केलो. आनी ताचे ताणें शिकोवन जोडलेलो सांग पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 19 आमकां अशें म्हणटा, देवा विशांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा
तें सगळें ताच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानंत ताका स्पश्ट जायशें कळीत केलां. संवसार रचलेल्या लगयत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्याच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटात. देवान रचल्या रचनेत देवाक पळय. रोमाकारान बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 19-20. देवाकय पळयचे आधुनीक भुरग्यांची दोतोन ಎಂತ भुरग्यांक 4 क्लासी भितर मात दोतोन शिकोवची न्ही. पर्क जशीन व्हरचे, रुखां मळां व्हरचे, झाडां मुळांक व्हरचे, रुखां मळां व्हरचे. थंय आसा देव. त्या झाडांत त्या रुखांत तें कोणें केल्लें? तुवें बी घाल्ल्या तक्षण तें झाड जायचें म्हण ना न्ही. तुवें लायिल्ल्या तक्षण तें जीव जायचें म्हण ना न्ही. तें देवान केल्लें. देखून सांत आगोस्तीन आमकां अशें म्हणटा पळया, पृथ्वेच्या सोबाया लागीं विचार, दर्याच्या सोबाया कडेन विचार, वालच्या वारा लागीं विचार, आकाशाच्या सोबाया लागीं विचार, सर वास्तवपणा लागीं विचार. तांची सकळांची जाप आमी सोबायेन भरल्या, आमी सोबायेन भरल्या. आनी ही पृथ्वी इतली आगाध, इतली सोबीत, इतली विविधता आसा तर, ही मजबूत तर, महान तर, ती रचलो देव कसो आसतलो? ते गुडे, ते दोंगर, ते विविध काळ, तो पावस, ती सकत, तो सूर्य, ती चंद्र, ती नखेत्रां, ती फुलां, ती फळां, ती अरी एक जिवी, एक धाकट्या सुकण्याक पळय तूं भावा भयणी. तुका वेळ मेळ्ळ्यार बसते बसोवन त्या सुकण्याक पळय, तुका करूं जाता. तुमच्या घरा बगल्यान तें नाविलू येता, सकल्या घरान येतात न्ही, ताकाच पळोवन राव एक घडी, तुका करूं जाता तशें. कित्याक तुज्या घरांत तुज्या हातान सरची ती एक मूय पळय, तिचे पांय पळय, तिचे दोळे पळय, ती कशी काम करता पळय. थोड्या फावटी आमकां ती सदांचें ती जळार्थ जावं पुरो ती पळय, ती पळोवचे दोळे आसचे. हे दोळे आसल्यार पावना, ते पळोवचे दोळे आसचे. ती प्रकृती देवाक पळय. देखून सगळो बायबल उक्तो करतना पयलो अध्याय कितें म्हणटा? देवान संवसार रचलो. आतां वाचून सांगलें. बायबल आखेर करतना उगडापण ग्रंथ अध्याय 20 आनी 1 नवी पृथ्वी आनी नवो आकाश, सगळो बायबलाची पानां तेंत देवाचें रचने विशयान आमकां सांगलां. हें देवान आमकां दिलां. हें देवाचें देणें. देवान दिली प्रकृती, देवाने सगळें दिल्लें तुका एक देणें. तें घेवन तूं देवाक कितें फाटी दिताय, बरें करताय पळय, तें तुजें देणें देवाक खंडितान मनशां बरेंत केलां. सगळी पृथ्वी मनशान ती कुसून वसोवन 5वी सबाय सडयल्या, तांदूळ खाण उत्पन्न केलां, जेवण उत्पन्न केलां, मरुभुमी आसले जागे ग्रीन रेवोल्युशन हसिरू क्रांती केल्या. सोबीत लायलां, सोबयलां, बेसाय केल्या, सोबीत घरां बांदल्यात, शारां केल्यात, जिवंक योग्य जाले जागे केल्यात, उदक वापरन कितें पुरा विचित्रां केल्यात, सकत उपजयल्या पळया, डॅम बांदून उदक उरयलां, उदक नाचां हडोवना, उदक जिरोवची कार्यक्रमां केल्यात, सुर्याची किरणां वापरून कसली पुरा सकत ह्या दिसांनी आमकां मेळटा तें आमी जाणाव. प्रवासी मंदिरां, गार्डनां, पार्कां ही सगळीं मनशांनी केल्लीं, कारखाने हें पुरा स्थापन कर, नवे नवे वस्तू, जांबरो मायक, जांबरो वस्तूर, जांबरो व्हिडिओ, हे पुरा मनशांनी कारखान्यांत तयार करून मनशांची बुदवण काय वापरल्या. पळया कितलें सोबीत, कितलें विचित्र. तर देवान दिलें सगळें बरेंत न्ही गे. पाड दिवना. तें पाड खंयचें तें मागीर पळया. देखून तें सगळें देवान दिल्ल्याक ताका अर्घां दिवया. तुमच्या बांकार सोम्या दिनो वचुया बुकात. तांतू यू 9 यू लास्ट पार्ट यू 9 देवान दिल्लें सगळें वर्सुया, अर्घां दिवया. बरें गेल्ल्या खातीर, आमच्या हातीन दिल्ल्या खातीर, वाडा आनी सडा सोबायेन बरा म्हणल्या खातीर. पान नंबर 409 वा तुमच्या चेंज आसूं बरो. यू 9 काडया. हे सर्वेस्परा, सृश्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमा आनंद तुका म्हणून सगळी सृश्टी आमकां दिल्ल्या खातीर उपकार बावडणें गीत आमी गावया. हे सर्वेस्परा, सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमानंद तुका. सगळा हे सर्वेस्परा,
सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका कित्या ओ कशी हांव सोबाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी ओढ कशी हांव सोबाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी ये सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका ये सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका मोग सोम्या तुसो मीठ नासलो उरण तुझ्या गातो झालो मोग सोम्या तुसो मीठ नासलो उरण तुझ्या गातो झालो हे सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका हे सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका हे सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका हे सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका. आमी जियोंचें घरा भोंवतणी आसलें वातावरण, ती धरण, ती माती, तें उदक, ती झाडां, त्यो क्रिमी, ती मोयो, त्यो मनजाती, ती सुकणीं, ते रूख, ती फुलां, ती फळां, तो चंद्र, ती नखेत्रां, तो आकाश, तो सूर्यो, तो माड, ती माडी, ते फळांचे रूख, ते विविध मनजाती, कितलें सोबीत, कितलें बरें तें म्हाका दिलां देवान एक देणें जावन. तें बरें करून वापरन सोबयता तर तें म्हजें देणें देवाक. तें बरें करून वापरन हांव तें सोबयतां, ताचो फायदो जोडटां तर म्हजें देणें देवाक. ती आनीकी सोबयतां, आनीकी बरी करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ही प्रकृतीची एक कूस भावां आनी भयणी, आनी एक कूस ती वापरून हांवें आनी तुवें कितें केल्या ती सोबय जी म्हळां 2015व्या वर्सा पाप साहेबान ओगलाप तुका जावं म्हणलें एक पत्र दिवन ती सोबय जी म्हण आमकां उलो दिला. आनी आमकां सोबीत एक पत्र दिवन तातूंत अशें म्हळां, प्रकृती प्रेमी सा आसिसो सा फ्रांसिसाक ताजी देख जावन दिल्या. आसिसा फ्रांसीस 12व्या आनी 13व्या शतमानांत जियल्लो, ताका देवाचो आसो म्हणून आसलो. ताका प्रकृती प्रेमींत म्हणून पाप साहेबान ताका वोल आयलां. प्रकृतीचो मोग आनी पोस करून संतोशान आनी खरेपण जियल्लो उत्तीप दाखलो म्हूण ताका वर्णन केलां. देवाचो पेल्याचो आनी आपणाचो मोग केल्लो तो आपल्या जिणयेन इतले आपुरब्यान जियेलो की प्रकृती मरिपात देवाक तो लागीं सरलो. दुर्बळ्यांच्या दुर्बळकाय ताणें मोग केलो. आपणा बोवारी ताणें शांती विस्तार आयली. अशें आपले जिणयेद्वारे येदोळ आसलेल्या पवित्र पुस्तकांतल्या देवाच्या पेल्याच्या आनी आपल्या मोगाक ताणें तितल्याच महत्वाचो प्रकृतीचो मोगय कुडसिलो. हरी एक जिवी ताणें मनशा संबंधान देखून भाव, भयण आनी आवय म्हणल्या नांवांनी ताणें उलो केलो. ताका सगळी सृश्टी इतली मोगाची जाली. आपल्या गाऱ्या कुशींतल्या बागेंतल्या एके कुशीन आसचीं झाडां, फुलां आनी हेर खाट झाडां आसात अशें सोडूंक सांगलीं. कित्याक ती देखून लोकांनी इतले सोबायाच्या सृश्टेक
करताराक अर्ग होगळाप स्तुती करून साध्य जावंक ताणें सांगलें निमाणें ह्या प्रकृतीचो ताणें इतलो मोग केलो बहीण आनी आवय जावन आसच्या रिच्या धरणीच्या पासलेंत विणगो न्हिदोण आपणे प्राण करच्याक ताणें आपल्या वडिलांची परवणगी मागली आसीचो फ्रांसीस विणगोत्तू न्हिदोण धरणीर ताणें प्राण केलो आनी सर जिवीक भाव भयण आनी आवय म्हळें कितलें सोबीत पळया प्रकृती प्रेमी तो भोवशा म्हाका आनी तुका वो एक देख पूण हांवें आनी तुवें कितें केलां पापसाब ओगलाप तुका जावं म्हणल्यार पत्रांत आमकां अशें तो म्हणटा आज मनशांनी हो सगळो संवसार कितें केला पळया मनशान बेजबाबदारेन बरोवन ह्या प्रकृतीचो बरो प्रयोग तसो दुरुपयोग केला आपुणूच तिचो धनी आनी सोमी म्हणलें कोण तिची मोलादीक संपण मोलां ताणें लुटल्यांत मनशा काळजांतल्या पातकाचे गायी प्रकृतीक हिंसून कश्टोवचे मरीपात तिची धर्ण उदक आनी वारें विकाळ कर्ण देसवाडचे मरीपात दाखोवन दिल्यांत मनीस आपल्या वावरा आनी शिकपा वरवीं बरेंपण हाडटाना ताच्या की सर तो आपणाक आनी हेरांक पिडा हाडूंक कारण जाला ताचेच वरवीं ताणें सेवचे वारें आज विकाळ जालां रांदून वापरच्या वा उण करच्या नवीन विधानांत भायर येवचो दवरो मनशाक ग्रासूंक पावला वाहनांचो आनी कारखान्यांचो दवरो तेल कोसरो मेळें उदक इत्यादी भुंय उदक आनी भोंवतीचें वातावरण आपायाचें करूंक पावलां मनशांच्या विशेष वावरान ताणें बांदलेल्या मजबूत बांदपाद्वारी चिकित्सा केंद्राद्वारी इलेक्ट्रॉनीक अंगडी आनी कारखान्या वरवीं हर एक वर्सा 1000 टन कोसरो उत्पन्न जातात वापर आनी उडय यूज एंड थ्रो संस्कृते वरवीं कागदांचे आनी हेर वस्तूंचे मेळें रास वाडल्या रानावाणाच्या मीत मिरवल्ल्या नासा वरवीं हवामान बदललां आनी हाचो परिणाम मनीस मनजाती सुकण्या सावजांचेर आनी हेर जिवींचेर पडला हे वरवीं दुबळ्या धाकट्यांच्या दिसपट्ट्या पोशणाक मार बसला कृषी भुमीचेर आनी मासल्या सागराचेर आनी मनजाती स्वतंत्र्यान जियोनच्या रानां मोळ्यांचेर आपाय येवन बसला मनशान अवैज्ञानीक वावरादारी कार्बन डायऑक्सायड मिथेन नायट्रोजन ऑक्सायड आनी हे रासायनीक संगतीचें उत्पन्न सोडून प्रकृतीचें तापमान चडलां ह्या सगळ्याचो परिणाम दर्या तडीर वस्ती करतल्या पर्यांतल्यान तांच्या दिसपट्ट्या वावराक आनी खाणा जेवणाक मार बसला हें हांवें म्हणचें न्ही पापसाहेबान दिल्लें होगळाप तुका जावं म्हणल्यार पत्रांत पापसाहेब तो उल्लेख करता इतली सोबीत पृथ्वी देवान आमकां दिल्या ती हांवें आनी तुवें कालें केलां स्वार्था वरवीं जावं पुरो ती पाड केल्या वायट केल्या अन्याय केला देखून ती हांवें आनी तुवें कितें करीचें ती सांबाळीची कशी सांबाळची एक थोडी सुचना आमी घेवया पापसाहेब अशें म्हणटा पापसाहेबान सांगलें दाखलें आमी प्रकृती मदें जियेता आमकां तांकता त्या प्रमाणें आमकां सगळ्यांक अजापा करून जावची ना पूण तांची रिती खंयच्योत 10-12 आसात थोडी एक दोन आमी करया पयलें ही पृथ्वी ती एक म्हजें घर देखून आमी आमचें घर सर्वांचें म्हूण मानून घेवन तांचो मोग करया दुसऱ्यान प्रकृती विरोध करचो अन्याय देवा आमचे विरोध फातक आदारचे म्हूण अर्थ देखून ह्या प्रकृतीन सर संपण मोलां इतली जोगासन आमी सांबाळिचे की ती आमकां मात्र न्ही आमच्या मुखल्या पिळगेक राखच्याक ती सांबाळून व्हरचे देखून खंयच्याच मन जातीक जिवीशी मारून जो म्हणलें तात्व आसा कित्याक ती मुखल्या पिळगेक जायचे तिसरें प्रकृती सांपण मोलां फकत ग्रेस्तांच्या आदीन मात्र रासपण आसतना दुर्बळ्यांच्या लाभाक मेळोवन होरपोस विबाड आनी स्वार्था बदलाक साक्रिफीस त्याग मीत उदारपण आनी वांटून घेवचें करूंक प्रयत्न सोदतें वापर आनी उडय म्हणून वस्तू पाड रास घालच्या बदलाक खंयच्यो वस्तू परतून परतून वापर येत गी ते वापरून आमी उपयोग करचें पांचवें देवान दिलेल्या प्रकृतींतली संपण म्हळ्यार विबाड आडावच्या उदकाचो गरजे प्रमाणे वापरचो सांगात आस त्या उदकाचो बरो वापर करण अन्याय जावचो अबाड जावचो आमी चुकोवंक जाय म्हूण तो आमकां सांगता
आमची सगळी पृथ्वी आनी तातूंतची सगळ्यो वस्तू आलो पालो आज आमच्या भुरग्यांक आलो पालो वा तांदळाण जाल्लें गोवाण जाल्लें खावंक कोणाका कितलेच आवयां कडेन सारा तांकां नाका आनी तांतू आमची भलायकी आसा म्हणलें आमच्या भुरग्यांक कळीत ना देखून तुमी आवय आसात तुमी हांगासर बापूय आसात तुमी कितें आलो पालो खातात की तो तांकांय ताची रूस दिया तुमी पुरो आलो पालो गावणो तांकां पुरा मार्गादेगेचें पोरच्या आदल्या दिसाच्या तेलान भाजल्लें चिकन 65 आनी मार्गादेर कितें पुरो आसा पळय गोत्ता आसा तुमकां तेन्तान खावोवण भुरग्यांची भलायकी पाड करना तुमच्या बदला प्रकृतीन कितें आमकां दिलां पळय तें वापरन देवाक महिमा दिवंक आमी प्रयत्न करया थोडो वेळ पुणी वगेत्त बसून आमच्या मुखार आसली प्रकृती पळोवंक या प्रकृती पळोवंक मडिकेरयेचें नाका आतां वचोंक जायना तें उदर कोसळ्ळा प्रकृती पळोवंक शिवमोग्गा येचें नाका थोडे प्रकृती पळोवन शिवमोग्गा येतात पाप नाजाल्यार घरा भोंवतरी तांकां दिसंत ना आनी थोडे पळोवंक हांगा येतात काश्मीराक आनी हिमालया येतात बावड्या तुज्या घरा भितर आसता तुका दोळ्यान दिसना तुज्या घरा मुखार आसल्या गार्डनान काम कर इल्ली माती मुड्डी आमी बरो ल्हान आसतना मातयेन खेळ्ळ्यार आमकां मारतालीं आतां टिचरां बरो सांगतात भुरग्यांनी माती खेळोंक दिजे खंय मोबायल आपूण आपूण हात पुरा उलपल्यात जर माती म्हणिल्लें मुड्डून दिता म्हूण सांगून मातयेन खेळोंक दिजे खंय ती माती मुड्डिल्यार तें उदक गेलें आतां गेल्यार बारीक बरें तें उदक वापरल्यार माती इल्ली मुड्डिल्यार झाडां इल्लीं आपोडल्यार तें शेण इल्लें आपोडल्यार हांवें म्हज्या हातांनी बरें शेण आनी पुरो आपोडलां कांय जावना सोबीत हात तुमचे हात पळया कशे हात पळया शेण म्हणून आपोडलां आतां वचून आपोडचें नाका बेश्टें तरी ती माती मुड्डिल्यार मस्त माती मुड्डिल्या तूं सारें वावयलां तूं सारें पुरो आपोडलां तातूंत चत्ता आतां मीस पेटयता ना कांय जावना प्रकृती सांबाळ भावा आनी भयणी प्रकृती तुका सांबाळटली प्रकृती नाश कर तुजें नाश जातलें तें उदक नितळ सांबाळ तें वारें नितळ सांबाळ ती झाडां बरीं करून पोस आनी देवान दिल्या सगळ्याक देवाक अर्सुया देवाची स्तुती करया देवाक महिमा दिवया देवान आमकां गेल्लें सर बरेंपण वतन ती प्रकृती म्हजें घर म्हजी आस्त म्हाका दिल्या म्हज्या मुखल्या पिळगेक कितें जाय आनी कशी करून सांबाळचें तें आराधना वेळार आमी नियाळ करया सक्कण आमी हो नियाळ आमकां हांगासर संपूर्ण गावया गीत देवा स्तुती सुवेना देवा आराधी सुवेना म्हणलें गीत जाता देवाची स्तुती करन ताका अर्गां दिवन हो आमचो नियाळ थोड्या वेळा संपूर्ण आराधना करूंक आमी आयतीन जावया देवा स्तुती सुवेना ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ सुम्या तुझ्या हांव स्तुती करता तुका हांव अर्गां दिता तूं होगळप दी हांव गायता म्हण गीत आमी गावया कोरस आनी 65 पेज नंबर देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ ओ देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ
देवा स्तुतिಸುವೆನಾ सगळे पृथ्वी दिल्या देवा सगळे वस्तू दिल्या ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ एक गडी म्हाका राखल्या नितळ उदक दिल्या ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 दुनिया तुमच्या काळजाकडे दोन Alleluia, alleluia. डोळे दापून Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सगळो संवसार आमकां देणे जावन दिल्ल्या या संवसारांत प्रकृतीमध्ये सोबायेमध्ये पांचव्या सोबायेमध्ये नितळ उदकामध्ये नितळ वाऱ्यामध्ये आमचें घर बांदून जिवंक आमकां फावो केल्ल्या देवा आमी स्तुती केली कितली स्तुती केल्या रे उणींत आनी आतां तात दोळ्यांनी पळोवन हे उपकार दिसता लिपोवन आसता आमच्या सुमिया जेजूक आमी स्तुती करया भरलेल्या काळजान दिनवासी मोणान उपकारी काळजान भावार्थान ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ म्हणून गीत गावनो दिंब्यांनी पडोनो सोम्याक आमच्या मध्ये स्वागत करया हे उपकारी सल्ला जेजूक आराधन करया ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ
ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. दुनिया उभारणं ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಮುಕ್ತಿಪೋಣ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಡೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
दोळे दंपा काळजान तावण सम्याची स्तुती करिया. हालेलुया 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 हालेलुया. दोळे उक्ते करा. जेजू तूं पळया. जेजू आमच्या सुमया तुझे मुखार दिंब्यांनी पडोवन हांव तुजें आराधन करता. तूं म्हजो देव आनी धणी म्हूण सगळ्या काळजान मनान सक्तेन हांव वळखता. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंताका तुजें हाजरपण वळखून तुजें आराधन हांव भेटोवंक आयलां. तुका आराधन हांव भेटयतां. तुजे सांगाता रावून तुजो मधूर सांगात भोगून तुजें दिवी दिवचें उतर आयकून म्हजी जिणी पवित्र करूंक हांव आशेतां आनी लालयतां. सुमया ह्या पवित्र वेळार म्हज्या सगळे जिणी म्हजी संतोश म्हजी बेजाराय म्हजे कश्ट सगळे तुज्या पांयान ताळा हांव भेटोवंक आयल्यां. म्हजे सांगाता हेरांचे एक कश्ट हेरांची मागणी ते सावां हांव घेवन आयलां. म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचे म्हजे लागीं मागोवंक सांगले हर एका भावाक आनी भयणीक तुज्या पांयां सरा दवरूंक हांव आयलां. तुजे तो हांव सवकासाय समाधान आशेतां आनी तें जोडूंक हांव ताणेतां आनी बुकेतां. भोव सक्रामेंतल्या जेजू तुका जावं आराधन. भोव पवित्र सक्रामेंतल्या जेजू तुका जावं वंदन. भोव पवित्र सक्रामेंतल्या जेजू तुजी हांव स्तुती करतां. भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू तुका हांव जय जय म्हणटा. भोव पवित्र सक्रामेंतल्या जेजू तुजो हांव वैभव गायतां. तुमची जाप तुका जावं अर्गां. तुका जावं अर्गां. सोबीत वारें पावस वोत आनी हिंव तुवें दिवन आमची जिणी भलायकेन भरिल्ल्या खातीर तुका जावं अर्गां. सोबीत भुंय त्या भुंयत वस्ती करून वावर करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका जावं अर्गां. पांचव्या सोबायेन भरलेली प्रकृती दिवन ती रुखांनी झाडांनी फुलांनी फळांनी नेटोवन म्हाका ताचो धणी केल्ल्या खातीर तुका जावं अर्गां. मनशाच्या हातांचो वावर जावन रांदोळी फळ वस्तू भात गोव आनी हेर सगळें तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका जावं अर्गां. आमा मनशांक तुवें बुदवंतकाय गिन्यान चातुराय प्रकृतींत वावर करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका जावं अर्गां. कोणा तुमकां बसोवंक जाय बसचें. कोणा दिम्यांनींत रावोंक जाय केदोळ पर्यंत तोळ पर्यंत तुमी दिम्यांनींत आसचें. काळजान ताण सुम्याची स्तुती करची. ताका अर्गां दिवची. मौनपणी थोडो वेळ ताचे मुखार रावया.
पवित्र पुस्तकांत दानियेलाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्या 50 आनी 7 उपरांत सोबीत एक गीत आसा. प्रकृतीच्या हर एक जिवींक स्तुती करूंक तो आपयता. उपकार सांगल्या जेजू मुखार बसून आमी सगळ्या सृश्टेची स्तुती करया. स्तुती केल्ल्या वरवीं आमकां जेजूचो मोग वाडोवन दी. हांव म्हजो देव, म्हजो पेलो आनी म्हजी प्रकृती आमच्या जिवीत वांटोत जावन दी. तुमची जाप सर्वेस्पराक वाकाणा, सर्वेस्पराक वाकाणा. सर्वेस्पराच्या सर रसनानो सर्वेस्पराक वाकाणा. सर्वेस्पराच्या सर्व दुतानो आकाशानो सर्वेस्पराक वाखाणा. आकाशा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणा. सर्वेस्पराच्या दळबारानो सर्वेस्पराक वाखाणा. सुर्या आनी संद्रेमा सर्वेस्पराक वाखाणा. पावसा आनी दोवा सर्वेस्पराक वाखाणा. चर वाऱ्यानो सर्वेस्पराक वाखाणा. उजा आनी गरमे सर्वेस्पराक वाखाणा. थंडये आनी धगी सर्वेस्पराक वाखाणा. दोवा आनी हिमा सर्वेस्पराक वाखाणा. बर्फा आनी थंडये सर्वेस्पराक वाखाणा. गारी आनी हिमा सर्वेस्पराक वाखाणा. रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्पराक वाखाणा. उजवाडा आनी काळोका सर्वेस्पराक वाखाणा. जगल्यानानो आनी कुपानो सर्वेस्पराक वाखाणा. पृथ्वीनो सर्वेस्पराक वाखाणा. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणा. पृथ्वी वयल्या सगळ्या वनस्पतीनो सर्वेस्पराक वाखाणा. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणा. दर्यानो आनी न्हंयानो सर्वेस्पराक वाखाणा. मासल्यानो आनी उदकांत उपेतेल्या प्राण्यानो सर्वेस्पराक वाखाणा. कुंतळा वयल्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाखाणा. रानवाटी मोणजातीनो सर्वेस्पराक वाखाणा. गोरवानो सर्वेस्पराक वाखाणा. तुमी मनशानो सर्वेस्पराक वाखाणा. सताच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाखाणा. अर्गांतुका सोमिया अर्गांतुका धनिया अर्गांतुका अर्गांतुका आता आनी ससना. इतलें सोबीत आमकां दिलां तर उपकार सांगल्या जेजू कडेन आमी मागया आनी ताका अर्गां दिवया. तें आनीकय चड सोबीत करूं. पूण तें आनी हांगा हांवें आनी तुवें जाणा आसूं ना आसूं ह्या प्रकृतीचो मोग करूंक आमी सोलवल्या. देखून आमी बोगसाणें मागया. तुमची जाप सोमिया आमकां बोगशी. सोम्या आमकां बक्षी. आमी गरजे भायर रान कातन असो परिणाम पावस साबार पोवटी साबार गांवांनी उणो जावन सुखी धाडायल्या. म्हण जातींनी रावंक बिडार नासताना मनशांनी वस्ती करच्या जाग्याक येवन तीं पावल्यांत. मनीसत कृतक वातावरणांत जिवची परिस्थिती उपजल्या. ह्या खातीर आमी बोगसाणें मागोवन म्हणटा सोमिया आमकां बोगशी. प्रकृतीचें समतोलन उसळना. भुंय आनी तेची संपण मुळां ती देवाची ही सर्वां खातीर दिल्यांत. जर आज ती थोड्यां लागीं मात्र दास्तान जाल्यांत हाका मनशाचें स्वार्थ कारण हांव स्वार्थी जाल्ल्या खातीर सोमिया आमकां बोगशी. माती विकाळ जाल्या.
फळां बरी जाय आसली माती विकाळ जाल्या. नैसर्गिक सारा बदलाक रासायनीक ईट घालून पृथ्वेची फळां बरी चकत नास जाल्या. ती माती फळ करची आसली जिवी मरोवन नास जाल्या. ह्या आमच्या उण्यापणा खातीर बक्षाणे मागून आमी म्हणटा सोमिया आमकां बक्षी. भोंवतीचें वातावरण आमी उपेग करून उडयल्ल्यो वस्तू हेणें तेणें चेल्ला पिल्ली ओडल्यात. ह्या वरवीं भोंवतीचें वातावरण मेळ्ळें जालां, उदक मेळ्ळें जालां, माती मेळ्ळें जाल्या, वारेंत मेळ्ळें जालां. एका उतरान अभिवृद्धी जाय जे आसले कडेन प्रकृतीची देठवाट जाल्या. जाणा सोणगी, नेना सोणगी, आळसायणगी, सुवार्थानगी हांवें आनी कितें सोबीय जी आसली पाड केल्या. म्हज्या पथकां खातीर आनी हेरांच्याय पथकां खातीर सोमिया आमकां बक्षी म्हणून आमी मागता. सोमिया आमकां बक्षी. मागीर आमी जेजू कडेन येसुवे नन्ना देवने सोमिया म्हाका बक्षी त्या पुरब्याचें गीत आसा. गीत गावन सोमिया लागचें बक्षांनी मागणू येसुवे नन्ना देवने हें गीत गावन सोमियाचो सांगात आमी बगया. ताचें बक्षांनी आमकां मेळोवन दी म्हणून मागया. पांचसंकू 166 166. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿಣಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿಣಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಕ್ಕೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿನಾಶವಾದಿ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿನಾಶವಾದೆ. ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ. ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಕ್ಕೆ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿನ ಬಾಳಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿನ ಬಾಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ
ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ चौकात परत्यान क्षमेಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ क्षमेಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ दुनियात काळजाकडे दोन क्षमेಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ 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 आम्ही कोणी कळवळचे नाका रूख कातरल्या झाडां गेल्यान उदक पाड केलां सुमी कडेन आमकां बॉक्सांनी आसा पूण आमी कितें करता तें गरजेचें आनी उदक पाड करिनासतना आनी वस्तू पाड करिनासतना आनीकी बरें रक्षण आमी प्रकृतीन करता तर खंडी जावन सुम्याच्या बॉक्सांनी आमी मागता अनुभव करता उबी रावया परत एक बोटी देवाचें उतर आमी आयकुया उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 4 वाक्या 1 ते 4 पर्यंत मनशान येवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेस्त जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली तिणें म्हळें सर्वेस्पराच्या दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो त्या ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली आबेल गोवळी जालो आनी कायन शेतकार थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्परा भेटयल्यो तेच परी आबेलांनी एक प्रताप जणीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवली देवाचें उतर हें देवाचें ओडूपकार बसया भावा भयणी देवान आदांक रोसून खंय धाडलो त्या भुमीक धाडलो कित्याक ती वसूंक ताची कृशी करूंक ती सोबोवंक त्या मरीपा देवाक महिमा दिवंक त्या दिसताना अजून पर्यंत मनीस ताची बुदवंतकाय ताची गिन्यान ताची जाणवाय वापरन ही सोबीत प्रकृती आनीक सोबीत करना आयला तांतो तुजो आनी म्हजोय वांटो आसा देखून वावर कर आनी पोट भर हें देहाचो नियम वावर कर आनी पोट भर 2 हात दिल्यार जेवचे मात एका तातांनी कोण म्हण एकलो 2 हातांनी जेवता जाल्यार आमी कितें म्हणटा तुका कितें होरपोस लागलाय देखून 2 हातांनी काम करतना आमी म्हणटा 2 हात वापर एक हात कित्या भाड्याक दिलाय न्ही भविष्य आवय दुवेक म्हणना कांय सासू माय सुणेक म्हणटा गोत्तो ना म्हाका एक हात कित्या भाड्याक दिलाय 2 हात वापर जेवताना 2 हात वापरल्यार कितें होरपोस लागलाय म्हळ्यार 2 हातांनी काम कर एका हातान जेव 2 हातान माती मुड्डी एका हातान खा 2 हातान हेरांचे हाराय नाका तुजो माड तुका पुरो तुजी माडी तुका पुरो तुजो जागो तुका पुरो मेस्ताना सांकळ आंकडी वरी नाका
तुजो जागो मात तुका पुरो. आज पळय कितलेशे बाबाओ कितल्योश्यो बोबोण्यो एकामेका दुस्मान जाल्यांत. खंयच्या खातीर? जाग्या खातीर. तुमकां कळीत आसतलें मस्तून हांगा सोंगी पुरो. कळीत आसोनी झगडें करतली, कळीत आसोनी कोर्टा गेल्ली. आनी एकल्याचें कांय नाका तें शिरकता ताळ्याक. एकलो भाव आनी एकल्या भावाक म्हणटालो तूं गाताय आमी म्हज्या बायले भुरग्यांनी काय जालें तूं गाताय तुज्या ताळ्या शिरकतलें. वतून म्हाका शिरकता गे म्हणून तुजें मात्र तुका देखून म्हळें. आनी एकल्याचे 4 हातांनी ओडलें जाल्यार तें शिरकता. तुजें तूं खाती जाल्यार तें फळ जाता. देखून देवान भुंय दिल्या ती वसय तुजो वावर कर पोट भर. देखून रयत पळया की आमी तुमी कितले जाणां रयत ना पळय लावणें ना. तो गाद्यान कोसताना सूट कोट घालून कोसिना. ताच्या पेंटा बोंतोनी मात ते कुडको वस्तूर तो प्रकृतींत आसता. ताचे पांय केदाळाय रिते आजकाल धाकटेर म्हणटात वांडो काडून सल म्हूण सांगून. पळय भर धरणीर खाली पांयांनी सल खंयच्याय रयता सांगलें आसा बुट्स घालून कोस म्हूण सांगून. ताचे पांय पळय इज इन द नेचर. हांवें मस्त बडी पळोवन उद्या मार्गा देगेर आसची आमची भुरगीं मार्गा देगेर काम करतलीं भुरगीं पळया की आमची भुरगीं आमी कितलें भितर शोकेज भितर दवरता गी तितलें चड भलायकी तांची पाड. तांची भुरगीं पळया प्रकृतीन आसात. तांकां खावंक रावंक तांकां फुरसत ना. त्या धुळींत खातात आनी कितली भलायकी आसा पळय हांची. त्या भुरग्यां व्हरून बरें धुळींत घाला म्हण अर्थ न्ही. प्रकृतींत तूं जिये प्रकृती तुका सांबाळटली. वावर कर पोटभर. देखून कुडीन अत्म्यान तो रयत पळया की दादोशी आसा. देखून आलसियात पळय सोरतात निराश केदाळाय कंतिश्ट केदाळाय बेजाराय केदाळाय. तुजो गाम वारोन तुजें पोट भरतलोय. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19. तुजो गाम वारोन तुजें पोट भरतलोय. जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 19. आनी ताच्या पुतांक आज आयकलां आमी कायन आनी आबेल एकलो शेतकार जालो आनी एकलो गोवळी जालो. एकलो शेतकार जालो आनी एकलो गोवळी जालो. ती प्रकृती वसूंक ती सोबोवंक ताणें उलो दिलो. आज काळक्रमेन परिस्थिती बदलल्या. गाद्यान दत्त बरल्या जाता की जायना. आज शिकप मेळना मनशाक. मस्त संगती बऱ्यो जाल्यात गाद्यान दत्त रावल्या जायना. देखून मनीस आज शिकोवन मस्त मस्त वयर पावला भोव बरें. पण हर एकल्यान काम करीचें. काम मोतीचें काम जानवायेचें काम ऑफिसाचें काम शिकोवचें काम इस्कॉलांत काम आस्पत्रेंत काम कॉलेजींत काम फॅक्टरींत काम व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांनी काम पार्लिमेंटांत आनी सगळ्यान ही कामंत तेंय जायचे. ताका ताका तें काम दिलां. रयतान ताचें काम करीचें वकिलान ताचें काम करीचें. रयत आनी वकील एकामेका होंदोन आसात. टिचर आनी रयत होंदोन आसात. पोलीस आनी रयत होंदोन आसात. मार्केट आनी रयत होंदोन आसात. दर्यांत मासली धरतलो आनी ऑफिसांतले होंदोन आसात. ताणें मासली धरना जाल्यार तुका ऑफिसांतल्या खावंक कांय ना. रयतान काम करना जाल्यार तुका मागणें करून बसतल्या काम ना. पाद्रेबांनी रयती होंदोन आसात. पाद्रेबान मीस पेटयतना ताकाय रयताचें कुमोक जायचें. रयता पाद्रेबाची कुमोक जाय. देखून ऑफिसांनी आनी गादो शेत आनी फॅक्टरी एकामेका होंदोन. देखून हांवें एसचें वस्तूर तो ट्रेलर तो आनी हांव होंदोन आसा. देखून एरिये काम करतली एकामेका इंटरडिपेंडन्स होंदोन आमी आसा. तांणी तांच्या वावटेचें काम करीचें. रयत काम करिना आमी मातीत गायचे माती खावंक जाता. रयतान बरें काम केल्यार मात बरो पावस आयल्यार मात्र बेळें जाता. नाल्यार आमकां मेळना शीत ना जेवंक ना. देखून हर एकान वाव करचें. देखून सांग पावलो तेसलोनिकारांक बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्त्यांत अध्याय 3 वाक्य 10 म्हणटा बेकार भोंवतेले तान आलाग रावा. अध्याय 3 वाक्य 7. आनी कोण काम करिना ताणें उपास न्हिदचें. दुसरे तेसलोनिकारांक बरयल्या पत्र दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 चॅप्टर 3 वर्स 10.
कोण काम करिना ताणे बेकार ताणे ताणे उपास न्हिदचे नित्तेले रातीचे न्हिदतात. तेसोणीकारान बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 काम करिनासतना नित्य म्हळ्यार आळसी म्हण अर्थ. नित्तेले रातीचे न्हिदतात म्हणटा तो पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7. देखून हांवें आनी तुवें वावर करीचे आमचो पोट भरीचे आळसी रावण प्रकृतीन दिल्लें केल्यार पावना. वावर कर न ती प्रकृती देवाक महिमा दिवचे बरी करीचे. जावं पर्यंत झाड जावं पर्यंत तो रूख जावं पर्यंत शेत जावं पर्यंत तो माड जावं पर्यंत ती माडी जावं ती मल्लिकेची झाडां जावं ती फुलाची झाडां जावं ती घरा पोंतोण प्रकृती. हांव जाणा कोडयाळांत एक फ्लॅट आसा 8 माळयो आहात. 8व्या माळयेर ती रावतात. त्या माळयेच्या टॅरेसार फुल्ल चाट्ट्यो मिरसांग अळसांडो भेंडां खंय टॅरेसार फ्लॅटांत चाट्टेंत. आनी एक हांव गेल्लो मल्लिकेचीं झाडां चाट्टेंत मल्लिकेचीं झाडां ती मल्लिकेचे चंड चंड करून निघता. आमी तर नीर करची न्ही हांगा चाट्टेंत मल्लिकेचीं झाडां. पळया कहली उर्बा कहली आशा. देखून ती प्रकृती ती सोबून आसात देवाक महिमा दिवन आसात. कांय जागोणांतल्यांक जाग्याची आशा जाय पळय जागो आसल्यांक उपेग करना जाल्यार निराशा. देखून तो देवाचो पवित्रत्मो देवून येवन आमकां सगळ्यांक ताच्या सक्तेन भरून दी. त्या पवित्रत्म्याच्या बळान आमकां सगळ्यांक आदारांनी कृपा लाभोवन दी म्हूण आमी मागया. जो बिते कंतार आसा पवित्रत्म्याचे आदार मागून एक गीत आसा तें गीत आमी गावन आमच्या सगळ्या पृथ्वीचेर देवाची सकात वाळोवन दी. सगळी पृथ्वी देवाच्या सोबायेन भरोवन दी आनी सगळी पृथ्वी देवाच्या मोगान तीच भरलेली जावन दी म्हणून आमी मागया. तुमचे बूक आसा सोमया दिनो आसुया तातूंत पेज नंबर 76 पेज नंबर 76 वा पास्काच्या जागरणाची पवित्र रात म्हूण आसा तें नंबर चेंज आसूं बरो. पास्काच्या जागरणाची पवित्र रात धाड तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर म्हूण आसा. तें कोरास हे फावटी गायता उपरांत तुमी कोरास मात्र गावचें. थंयसर सकयल आसा श्लोक धाड तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर म्हणलें तें गीत हांव शिकयतां. तुमी म्हजे उपरांत गावचें. धर तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा सृष्टीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा. धर तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा. धर तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा पृथ्वीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा. धर तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा. आत्म्या म्हज्या नांवार सर्वेस्परा कितलो व्हरतो देव तूं सर्वेस्परा. महिमेन आनी वैभवान तूं भरलाय. वकास बरी उजवाडांक तूं नेसलाय. धर तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा. फलक्यांनी तूं जरी फुटोंक करताय गुड्या दोंगरा मोदल्या त्यो वाळयताय. तुज्या निवासांत पावस तूं वताय
गोरवां मनशां दाराळ काण दिवन पोसताय. धर तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचे रूप नवें कर सर्वेस्परा. विवी तुझी कृत्यां कितलीं विची, कृत्यां फाटल्यान तुजी जाणवाय विचित. पृथ्वी तुझ्या रसनांनी सर भरल्या, नांवार तुझ्या धनिया आत्म्या मोज्या. धर तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचे रूप नवें कर सर्वेस्परा. धर तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचे रूप नवें कर सर्वेस्परा. येदोळपर्यंत आमी सोम्याची स्तुती केली, देवाच्या उतराचो नियाळ केलो, सोम्यान उलयल्लें आमी आयकलें. आनी आतां आमी उलोवया, आमी सोम्या कडेन सांगया आमकां कितें जाय, आमी कितें घेवन हांगासर आयल्या, आमकां आनी आमकां मोगाच्यां कितें जाय. मुखलें थोडीं मिनटां आमच्यो विनवण्यो, आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमची तेसावां सगळीं सोम्याच्या पांयांत तळा दवरया. कोणा तुमकां दिंब्यांनी पडोवन मागणें भेटोवंक जाय, तुमी दिंबी घालची. कोणाक तुमकां बसोवन तूं मागणें भेटोवंक जाय, बसोवन तूं मागणें भेटोवचें. कितें केल्यार काळजांत तावन मागणें करया. सोम्या आमकां सगळ्यांक बरें कर, उदकाचो बरो प्रयोग करूंक शिकय. घरांत रांदचे कडेन, उंबुळचे कडेन, नितळाय करच्या कडेन उदक पाड करिनासतना रावंक शिकय. शावर वापरनातना आमी 120 लिटर उदकाची गरज पडटा, तर एका बाकेटीन उदक घालून नाल्याव जाल्यार फकत 20 लिटर मात्र उदक पावता. तर 100 लिटर भितर उदक पाड जालें न्ही, तें पाड करनासतना सांबाळून म्हाका कृपा दी. हांव दादलो काडटाना 5 ते 7 लिटर उदक वापरता, तर तें एका आयदनान घेवन केलें जाल्यार फकत अर्दें लिटरच पावता. कितेंय जावं हांवें टॅप वापरतानाय तो जागृत कॅन वापरना. वस्तू उमळूंक, मुखामळाची नितळाय सांबाळूंक म्हाका तूं कृपा दी. आमच्या आबान न्हंयत उदक पळयल्लें, आमच्या बाबान बांयत उदक पळयलें. हांव आज तेंचं उदक नळांत नळ्ळेंत पळयतां. आमचीं भुरगीं बोतलींत पळयतात. पळोवशी आमचीं नात्रां उदक उणें जाल्यार उदकाच्या गुळयांनी पळयचे पडत, कॅप्सूलांनी. तें उदक नितळ सांबाळूंक म्हाका कृपा दी. तें बरें करून वापरूंक म्हाका शिकय. नळ्ळी नळ उक्तो दवरतना हांवें जागृत सांबाळूंक म्हाका शिकय. उदक नासतना चड दीस वाचूंक जायना. उदकाचो थेंब पर्यंत गरज म्हणलें म्हाका शिकय. खरी एकल्यानी एक रूख लायलो जाल्यार वर्सांत संवसारांत 7 बिलियन रूख लायिल्ले पुरी जालें.
ही ओडी एक सदान देखून हांवें खंय म्हाका जाता साध्य आसा थंयसर खंयच्या नमण्याचें झाड रोक हांवें लावयेत तें लावच्यात आसलें बरें मोण म्हाका दी. म्हजी प्रकृती हांवें बरें करना इल्लो वेळ आसा करना दोळ्यांनी पळोवंक आनंद भोगूंक म्हाका शिकय. प्रकृतीन दिल्ल्यो वस्तू आलो आनी पालो पाळां आनी फुलां आनी फळां म्हजें खाण जावन तुवें दिलां. ती भाजी ती रांदवय त्यो फळ वस्तू ती पाळां ती काती सगळें कॅमिकल घालनासतना तयार केल्लें हांवें चड आनी चड वापरना. म्हज्या भुरग्यांकय ताचो महत्व शिकोवंक म्हाका शिकय. म्हज्या मुखल्या पिळगेक प्रकृतीचो मोग करच्या खातीर तो पालो ती पाळां ती फळां भुरगें ल्हान आसतनाच तांकां शिकोवंक म्हाका शिकय. तुवें दिल्लो तांदूळ आनी तांदळांतल्यान जाल्लें उत्पन्न तुवें दितली मासळी आनी ताचें उत्पन्न पाड करिनासतना गरजे पुरतें रांदूंक फंक्शन आनी लेखावर तो विबाड कर्ण मनशांनी खावचें आसलें मन जातीन खावचें बरी करूंक म्हाका सोडिनाका. वस्तू केदींत भायर खान उडोवन मेळ्ळें रास घालूंक मेळिल्ल्या कडेन मार्गार वाटेर उडोवन कस्तळ उपजोवन घाण उपजोवन सगळें वातावरणांत मेळ्ळें करूंक म्हाका सोडिनाका. 10 जाणांची वाट तेंत म्हजें घर म्हणलें चिंतूंक म्हाका शिकय. हांवें खावचें खाण म्हाका घटाय दिवूं दी भलायकी दिवूं दी पोट भरून जेवंकय म्हाका शिकय. आळसाय करन लेखा व्हरतो त्याग आनी साक्रिफायस करन कुडीची भलायकी पाड करिनासतना वेळा वेळार जेवंक वेळा प्रमाणे खावंक फ्रेश खाण खावंक म्हाका शिकय. फ्रिजांत दवरलें केदळागी रांदल्लें खावन म्हजी भलायकी पाड करच्या बदलाक इल्लें जाल्यार व्हडणी फ्रेश रांदून जेवचें म्हाका विधान शिकय. आज ह्या वेळार यथेश्ट पावस येवन प्रकृती रागान भरल्या बरी जावन घरांनी उदक भरलां आस्त पास्त बेळें पाड जालां दोनीरेची परिस्थिती उब जाल्या मस्त बेळें उदक पडून पाड जालां पयन करूंक असाध्य जालां. घरां कोसळ्ळ्यांत मनीस वळत गेला जीव अपायार आसा साबार अंतरल्यांत सुमया आमकां सगळ्यांक राख. रडतल्यांक तूं बुजय कश्टतल्यांक सांबाळ घर होगडावन निराश जाल्ल्यांक सरकारांत हांव बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव सुमया एक बिडार मेळशें कर. यथेश्ट पावस येवन माडी आनी आसलीं पोपलां झडटात हीं पोपलां सुमया दिसपडतो ग्रासाक तुवें दिल्लीं तीं झडनासतना सांबाळ. आमी हातांनी केल्लें पावसा वरवीं पाड जावन येता सुमया हें सांबाळ. आमी धरणीर जागृत चलोवन निसरण पडनासतना आमकां राख. शेळो मांडून निसरवची आपाय येवचे घडीत आमकां निवराय. जागृतकेन चलोवंक आमकां शिकय. मालगड्यांक म्हाताऱ्यांक तूं सांबाळ आपायांतलें अनवरांतलें. जीव दाळींत हांव रानवट म्हण जातीत हांव आमकां राखून आनी सांबाळून व्हर. मस्त जाणां बुकेन वळवळटात आसल्या कडेन बरोवन वमतता नातली निराशी जाल्यांत कुलीचें काम मेळनासतना पोटाक ग्रास नासतना कश्टण आसात. आमी आसल्यांनी एका मनशाक मुणी ह्या पावसिल्या दिसांनी आसल्यांनी नातल्या कडेन आसलें इल्लें मुणी वांटून घेवचें बरें मोण आमकां दी. अशें तुवें दिल्लीं संपान मुलां सगळे कडेन वांटून घेवंक आमकां बळ दी. तुमकां कितें मागोवंक जाय एक घडी भर मागा.
हिंसर मागणी आनी काळजांचे अत्रेक आमच्या मागणी आयकून ज्या सोम्याच्या पांयां ताळा दवरून गावया. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा उदा काळी स्तुती म्हाका आयच्या दीस. सोम्या साबारां घर होगडावन आसात, निराश्रीत जाल्यांत. हे सकड आमच्या भावां भयणींक तुमचो आसरो जा. ह्या पावसुल्या दिसांनी विविध नमण्याच्यो जळारी साबण पिडा सड जाल्या. विविध नमण्याचे ताप, प्रतिजां डेंग्यू, मलेरिया आनी हेर नमण्याची पिडा सडल्या. सोम्या ह्या सर वायट सक्त्यांतावन, जळारींच्या साबणेतावन आनी विविध रिमीच्या किरमी किटांतावन आमकां आनी सक्कड पिडेस्तां आस्पत्र्यांत न्हिदोन आसल्यांक आनी आमकां सर्वांक राख म्हूण मागता हांव. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदा काळी स्तुती म्हाका आयच्या दीस. सोमी आमी मागली सर मागणी आमकां दिता, ताचें बेसांव आमकां दिता. आतां सुक्रामेंताचें गीत गावन ताचें आशिर्वाद जोडूंक आमी आयतीं जावया. Itia voda sakramenta sustang naman koruya Urvina tiarupabola novio iti adarya Salvon vecha uskutvisya Babatache Motivyam Susimapa Kashinsputa Ullasani Stutisa Podvi Maimasasasna Ekasthalya Hasita Tu kadoghaisha spirita Samasami navartam. Amen. प्रार्थुया. येसू मी या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा मरणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. जशें तुवें ह्या पृथ्वेचो प्रकल्ल्यासर वस्तूंचो मोग केलोय तशें आमी तुवें दिल्लें हें देणें संतोशान मोगान स्विकार करन तें सोबोवंक ताची वाडावळ करूंक आनी त्या मरिपा तुका महिमा दिवंक सर आमच्या भावां भयणीन सोय त्या मरिपात मोग करूं आमकां तुजी कई म्हूण मागता हांव. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. देवकन्ये घडी बोर बसया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो आतां मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेलंकनी सायबिणीचें नोवेना उपरांत ते लावणे उपरांत तुमी सक्तांनी स्टेला मारीस मंटपाक वेचें थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा. आतां आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ते सावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. रोनाल्ड शांती आनी रिशल क्रास्ता पेर्मनूर, विजेश डिसोजा मणिपाल, स्टीवन एलिझाबेथ डिसोजा मुनकूर,
रोनाल्ड मतायस पांगला, निक्सन आनी निशाल डिकुन्ना मोगर्नाड, अनेट कापू, वीणा मोंतेरो पेरमन्नूरू, रोशन आनी रेनिटा कॉड्रस आनी कुटुंब पियूस नगर, अनुषा डिसोजा ब्रह्मावर, पाउल रोच आनी कुटुंब ब्रह्मावर, रिचर्ड लोबो ब्रह्मावर असो आज बर्थडे, रॉल्सन रोड्रिगस कोळालगिरी, क्रिस्टल नोरोना उद्यावर, शर्मिला पेरेरा कटपाडी, सरिता डिसोजा आनी कुटुंब ब्रह्मावर, फ्रेडरिक शांती रोड्रिगस आनी कुटुंब ब्रह्मावर, तशेंच सुनील मतायस नारावी हाच्या ते सवा खातीर, एंटनी लोबो हाच्या आत्मा खातीर मीस दिता एम्मी पिकार्डो कलमाडी, घरच्या आलमावाक मीस दिता डेरिक ज्योती बोंदेल, जॉन डिसोजा हाच्या आत्मा खातीर मीस दिता रिटा डिसोजा केम्माण्णू, जॉन मतायस आनी सेलेस्तीन मतायस हांच्या आत्मा खातीर मीस दिता अनिता डिसोजा कलमाडी. संतोषाच्या उमाळ्याने भरून कळसा आमची तुझे दैव भरून तुका हसून तुका वतून गायता एकाच दात्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रस्त्याला एकुटे सागोरा. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रस्त्याला एकुटे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो, वेलांगणी माय आमकां मोगाची. जेजूची आवय ती आनी आमची आवय ती, तिका भलायकेची माय म्हणून आमी मान करता. तेचे लागीं आमी मागल्या सर उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. तर अर्गां दिवंक आज 30 जाण ह्या नोवेनाच्या ह्या रेत्रेच्या मिसाक आमी आयल्या. मीस एक अर्गां आनी एक बलिदान, एक त्याग, एक साक्रिफीस. ते अर्गा रितीन आमी पेटोवया. उपकारी मनान दिनवासी काळजान आमी पेटोवया. आमकां कोणेय एक उपकार करतना आमी कितें करता, तो उपकार बावडटा. काळो कांड चमकत एका मनशाक तो काळो कांद आसाय, दर तुका उजवाड म्हणटाना उजवाड आमी घेता आनी ताका थँक्यू म्हणटा. वांगड्या वाटेन गेल्ल्या एकल्याक आनी तूं वांगड्या वाटेन आसाय, ही सारकी वाट येणे ये म्हणटाना देव बरें करूं म्हाका उजवाडा तुवें आपयलें म्हणटा. पूण जर तर उजवाड दिल्ल्याक नाश करूं चिंता, सारक्या वाटे हाडूंक आयिल्ल्याक देसवाड करता, कितें फायदो जायत. आयच्या वांजरान आमी एंत आयकता. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी उजवाड जावन आयलो, सोडवंदार जावन आयलो. पण फारिजेवांनी साधू सेवांनी ताका कशें लागाड काडचें म्हण मातलाब करी लागले. पळया, मातलाब म्हळ्यार वायट करूंक तूं चिंतचें, बरें केल्ल्या पाडी पाड करचें. आजून तो देव आमकां मेळटा, आमकां बरें करूंक प्रेरण दिता. एक आवय बापूय भुरग्यांक बोधबाळ सांगतात. त्या भुरग्यान कितें करीचें, म्हाका बोधबाळ सांगून तूं कोण. बापायक आनी आवयक सवाल केलें, तो भुरगो खंय वचून पावत. एक बायल गोवा भूत सांगता, गोव बायले भूत सांगता. सारकें तें. जर तर बायल तूं गोवा उलटी रावत, गोव तूं बायले उलटो रावत, खंय पावत परिस्थिती. उजवाड कैंतांनी येवंक पुरो. तो कोण दिता म्हण गरज न्ही, तूं कशें काण घेताय. बोधबाळ देवाचें उतर, देवाची कृपा. भावा भयणी कैंतांनी येवंक पुरो. तुज्या आवयतान येवंक पुरो, तुज्या बापायतान येवंक पुरो, तुज्या भावातान येवंक पुरो, शेजारातान येवंक पुरो, तुज्या विगारातान येवंक पुरो, गुरकारातान येवंक पुरो, तुज्या पुतान दुवेतान येवंक पुरो. तूं काण घेताय की वा मात लाभ करताय. मिसाक आयल्या आमकां सगळ्यांक जेजू उजवाड दिता. काण घे उजवाड. कोणातान येवंक की पुरो. कोणातान आयलो गरज न्ही. तुका कितें गरज आहा
तें गरज तरी मिसाचें बलिदान पेटयतना आमकां कोण बुधबाळ सांगता, कोण आमकां तिदविता, कोण आमकां सारकी वाट दाखयता, कोण आमकां उज वाट दिता, तो आमी घेवया, आमी बरीं जावया आनी हेरांक बरीं जावंक बरी मांडावळ घालया, मातलाब सुकोवया. आमच्या जिनियसा बार पोवटी वांगड्या वाटेन गेल्ल्या खातीर, हेरांनी बुधबाळ सांगतना ते स्विकार करिनातल्या खातीर, सवालां केल्ल्या खातीर, उजवाड दिल्ल्यागत नाश करून मतलाबाचें आलोचन केल्ल्या खातीर दूख पावया, बोगसाणें मागया. आनी सांगाता मागया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर आमच्यो गरजो त्या सावा उडासा काडून सोम्याच्या पांया तळा दवरया. कणवळ्या बापा भगेवन आंकार मरये जेजूचे मायेक वेलंगनी मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिथे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. जी कोण खोटेपण चिंतात आनी आपणा खातीर आड पडोवन वायट येवजितात तांचे काटा. दीस उदेना फुडेंच ती ते करतात, कित्याक अशें करूंक तांकां पदवी आसा. शेतांबाटांची ती आशा धरतात आनी तांचें अपहरण करतात. घरांची ती आशा धरतात आनी ती आपणा आधीन करतात. मनशाचेर आनी ताच्या घराचेर, धन्याचेर आनी ताच्या दायजाचेर ती जुलूम करतात. देखून सरस्पोर अशें म्हणटा, पळया ह्या पिळगेचेर हांव वायट येवजितां. तुमचो गळो तांतलो सुटोवंक तुमच्यान जावचें ना, तकली वयर धरून तुमच्यान जावचें ना, कित्याक एक वायट काळ तो जातालो. त्या दिसा लोक तुमच्या विशीं केन्नासो गीत गायतालो. विलापाचें गीत गावन लोक म्हणटालो, आमचो सत्यानाश जालो. सरस्परान म्हज्या परदेची भूंय मापून दुसऱ्यांक दिली आनी कोणूच तांकां ती परतून दिना. आमच्या शेतापाटा ताणें आदार माग दिल्यान. देखून सरस्पराचे सभेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडुपकार. दुबळ्या धाकट्या विसरू नाका सर्वेस्परा. दुबळ्या धाकट्या विसरू नाका सर्वेस्परा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा
इतलो पयस रावताय आकांताच्या ह्या वेळार कित्याक तूं लिपताय नश्ट्यांचें घर गरिबांक ग्रासिता ताच्या शिंत्र्यान दुबळ्या धाकट्या पासान घालता दुबळ्या धाकट्या विसरू नाका सर्वेस पोरा आपणाक जाय असले तशें जाता अशें चिंतून नश्टो मनीस बडाय सांगता आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची निंदा आनी बेपारवा करता गर्वान भरून खोट्याक देवाची परवाना देवसना म्हणली ताची दिसपटी एकच चिंतना दुबळ्या धाकट्या विसरू नाका सर्वेस पोरा सवे शिरा पानी फोटी ताच्या तोंडान खेळता शिंत्र्यो आनी फितुऱ्यो ताचे चिंबे पोंदा आडोस घेता नर मनीस नातलेल्या हळ्याच्या कोनशांनी तो लिपोन रावता अशी लिपती रावोन नेणट्या चिपेशी माता दुबळ्या धाकट्या विसरू नाका सर्वेस पोरा तुझे दोळे उगते आसा अन्याय बलात्कार तू पळेवनच आसाय अशी पळेवन तूं विसार घेताय निराधारी आपलो जीव तुझ्या हातान सोडता अनाथ भुरग्यांक तूं एकलोच बापूय दुबळ्या धाकट्या विसरू नाका सर्वेस पोरा दुबळ्या धाकट्या विसरू नाका सर्वेस पोरा. Baikkan sekala mi ubi rabian mi sesud karami gayon keriam. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ता थंय सगळो संसार देवान आपणा रागी राची सायसो केला ही बरी खबर परकडचे म्हणयारपण आमचे ताबेन सोड दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तितल्यार फारिजेव सिनागोगांतले भायर सरून गेले आनी जेजूक कसो लोगोड काडचो काय म्हणून मतलब करूंक लागले. जेजू तें जाणा जावन थंयसो गेलो तरी पूण साबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली
आपणाचें नांव परगट करिनाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली अशें सिद्ध जावंक पावलें इजाया प्रवादान सांगिल्लें तें. पळया म्हजो सेवाक हांवें विंचून काडलोलो, म्हज्या मोगाचो म्हाका भोवमान बोल्लो. ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तूं म्हजें तीर्प सर परजांक पासारतलो. तो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना, नुरगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, मिणकुची वात तो पालवोवचो ना, नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो. ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां ठेवतलीं बरवसो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. एक घडी भर उबींत रावया आमी, दोळे आमच्या धांपया. कितें आयकलें आमी? जेजूक लागाड काडूंक मतलाब केलो जाल्यार जेजू बरें करनंत गेलो. पिडेस्तां बरें केलें, देवसार दंडोयले, मेल्ल्यांक जिवान केलें. सोमिया जेजू, तुवें म्हाका इतलें बरें केलां. हरी एका घडये हरी एका मेटा मेटा तूं म्हाका बरेंत करताय. तुवें केल्लें बरेंपण दीस आनी रात, सकाळीं ताण सांज पर्यंत जिनी बर ओगळसितां वर्णितां आनी हांवूय तुजें बरींत बरें करतां. म्हाका बरें करूं प्रेरण दिवच्या म्हज्या आवय बापायक, माई मांवाक, वडिलांक, शिक्षका शिक्षकींक, आत्मी वडिलांक, तशेंच कोणा तोंड तें प्रेरण मेळटा की सगळ्यांक मान दिवंक, गौरव दिवंक. अशें तांकां दिवचो गौरव तुकाच दिवन तुवें आमकां बरेंपण करताय म्हणलें समजून जियोंक म्हाका तुज्या बेसांवांनी बर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. बोशया बेटोणेचें गीत. पानसंको 114 114. गिव आयल्या काणिको तुझ्या पायांत बांदून घेत्यो बापा आमच्या मोगळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका पूर्ण होगो आमचो अंशा वावरा केलो प्रीतोमेन देविल्लो परतु होगुंडो आमकां जिविताचो गिव आयल्या काणिको तुझ्या पायांत बांदून घेत्यो बापा आमच्या मोगळा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या अधवा सर्वेस्पर तुमानून देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताचे आवयचो वेलांग आनी मायेचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मे म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं.
तुमच्या सवे आसो काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस पोरात उबारता सर्वेस पोर आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशी आमी करूंक फाव सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ काही दोणी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो वेलंगणी मायेक नित्यांकारी मोरी एक आमी नामान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो धडबार तुजी थोर महिमा वकाणता तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोतो सर्गानी संवसार पडला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे ओम सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनू वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच पडी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराची रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबा तसो गट पगटो ह्या सोम्याची सू आमी हो उंडो काता आनी हे काल्सिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुजें मरण परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळटकार. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमर्ये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पती भगवान जुजे, भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें मागणें मागोवन ताका सेवच्याक आमी आयतें जावया. आमच्या बापा सृदीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखार येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. भयण्यानो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आयललीं आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतराणींच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रिय तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या कानान आमकां राग तूं धन्या पोस्तो सोम्या. तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान संसारांतली सोबीत फुलां कशीं फुलता. हांसोन ती
तुझ्या ओटांत सदां खेळटा मनसाती मनशां सडवूच न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसता तूं धन्या तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोसतो सस्तीक जिविताच्या कानान आमकां तूं धन्या तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत तुर्जेक तुझ्या इजिप्तांतले प्रितीन सोडयली परकी लोकांक आमकां तुजें रगत वारयली अरण्यांत ती मोग मारताना तुका आयकले अमृतसरकें जेवण तुजें तांकां मेसवालें धन्या तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तांत जुदेव लोकांक उंड्या मसले तुवें वाटले आज तूं आमकां तुजें स्मास रगत दिता आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा आमकां राग तूं धन्या तूं सौम्या तुझ्या आसा तुझ्या रक्तांत तुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो वेलांगणी मायेचो उडास काडून ह्या पोवी जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कामरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत वें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं आमेन वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडपकार एक घडीभर बसया मोगाच्या भाऊ भयणीनो देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सोमेस्तांक आतां तिके पावस सुटला सकाळीं पावस आसलो सबारगडे आवड आनी पुरो आयलां आनी जाल्यारय तुमचें काम तुमी कुशीक दवर न्हू राटावळी कुशीक दवर न्हू व्हडा संख्यान हांगासर आयल्यात हांवें सुरवेर सांगला प्रमाणे व्हडा बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात ह्या वेलांकनी मायेच्या पूर्ण शेतान तुमी मागयलें मेळटलें तुमच्या जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात दोन संगती मोगाच्यानो बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्याक ताणें केद्दाळाच खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना मोरये माये लागीं आमी मागता आसतना आमी म्हणटा तुज्या आश्रयाक दावरलो तुजी ससाय मागुलो कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना मोगाच्यानो मोरये माय आमकां केद्दाळाय निराशी करिना तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रगांचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तिचे आशिर्वाद ती घालतली आनी तुमकां शांती समाधान बरी भलायकी तिच्या पुतालकची मागोवन दितली देखून मोगाच्यानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा
हर एका सोनवारा दीस हांगासर रेतीर आसा आनी दुसरे पाद्रा बेवनी रेतीर सोलोन व्हरतात. येवच्या सोनवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मनादेक बापो रोमन पिंटो शिवमोग्गा दिएसीस. इल्लेशे कश्ट जाल्ल्या वेळार मोतीन तिकेशे जडाय भोगल्या वेळार येया इल्लोसो वेळ ज्यूस सांगाता आमी करशिया. तुमकां तुमच्या काळजाक सोकासाय मेळटली आनी सर तुमचे समस्ये फूड करूंक मोरे माय तुमकां भितरल्यान बोळ दितली. मोगाच्यान तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाग फादर बॉनिफास पिंटो ते मायनर सेमिनारींत आसात मोडू बेळ्ळे. हांगासर आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ल्या वेळार येतात. आजी बरी कन ही रेतीर सोलोन वेला तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन पेरार धांवन येतात. हर एका सोनवारा येतात. वाजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक कुमोग करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे रेतीर टेलिकास्ट करतात डिवायन वर्ड तांकांय देव बरें करूं. हांगासर आमच्या पिरगजीचो कुकींग ग्रूप आसा. मोगान रुचीक जेवण रांदता. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आस मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमच्या पुणशेताची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. थंयसर भायर बोर्ड घाला. हाका तयाराय जावन ऑगस्टाच्या 6 तारखे दावन 14 तारीख पर्यंत सांजेर 4 वरार 9 दिसांचे नोवेनाच्या वेळार पवित्र साक्रामेंताचें आराधन, मिसाचें बलिदान, वेलांकनी साबणेचें नोवेन आनी ते लावणी आसतली. पेस्ताच्या दिसा ऑगस्ट 15 तारखेर 4 पवित्र मिसाची बलिदानां आसतलीं. सकाळीं 7:30 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार पेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचे गोळीक बाब भेटयताले. उपरांत सर्वांक दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. सांजेर 4 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मिसांची बलिदानां आसतलीं. ह्या पेस्ताच्या बाबतीन तुमकां स्पॉन्सर रावंक, नोवेनाक तशेंच फेस्ताक मुर्दाम दिवंक, पिरजेंत रावंक अवकाश आसा आनी हांव तुमकां उलो दितां. आज रेतीरेक कुमोग केल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता आसतना दये करून मुखार येवन तुमच्या मानाची वात आमच्या पाद्राबादावन तुमी घेवची. आज जेवणाचें स्पॉन्सर केलां ऑर्नेला आयरीन डिसोजा, रुजारवाडो, कालमारी. तशेंच बार्बोजा आनी कुटुंब, उडपी, नॉरिन कॉड्रस, उडपी. मोगाच्यानो गडीभर दिंबी घाली. हां वेलांकनी सायबणीचें नोवेन आमी करया. तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलांकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलांकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळे अवकारी, भोव भगवंत त्रिंदादेन, जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससान थावन तुका विंचून काडली. देवता तूं गर्भे समोरच्या वेळी तुका भोगल्या वर्त्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवंक, वा तूं आनीक सड वाडोवंक हांव भोव सड रेखतां. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये, तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार, ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुझ्या देवपुताच्या अपरमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हळ्यार बसवणाचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत सयेच्या आदारार बंदोवन
भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासून विनंती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक कर तशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां. त्या सवा ह्या परी आसात. परिक्षेंत पास जावंक, कुटुंबान समाधान मेळोवंक, सांबाळ सोडोवंक, भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर भुरग्यांचे पांय नीट जावंक, वडिलांक बरी भलायकी मेळोवंक, मेडिकल आनी कॉलेजीचें एडमिशन बऱ्यान जावंक, रेजिडेन्सी विजा मेळोवंक, कामाची विजा मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, रीण फारीक जावंक, ऑस्ट्रेलियांत शिकपाक सीट मेळिल्ल्या कारणांत बरें काम मेळोवंक, माथ्याचे केस जडचे रावंक, गरजागो मेळोवंक, कुटुंबा सान्याच्यो पयन बरें जावंक, बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, बँक लोन फारीक जावंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, शिकोवंक मोतीक उजवाड मेळोवंक, वायट संवय सोडूंक, दुबाय बरें काम मेळोवंक, गांठीची दूख गूण जावंक, दुबाव पयस वचोंक, सर्जरी बऱ्यान जावंक, मेडिकल बिझनेस बऱ्यान चलोवन व्हरूंक, घोव बायले मदें समाधान मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, हात दूख पांय दूख गूण जावंक, वायट इश्टगात सोडूंक, पासपोर्ट बेगीन मेळोवंक, चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक, थायरॉयड गूण जावंक, आमोल पियोणें सोडोवंक, हायपर टेन्शन गूण जावंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, पांयांत बोळ येवंक, किडनी क्रिएटीन नॉर्मल येवंक, कुटुंबांत आस्तीचे वांटे बऱ्यान जावंक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, पोटकाणी गूण जावंक, ब्लड एलर्जी गूण जावंक, भुरग्याचे हार्टांत होल आसा तें गूण जावंक, ग्लोड ब्लॅडर स्टोन गूण जावंक, भुरग्यांची वाडवळ सारकी जावंक, कॅन्सर पिडेतावन बेगीनच बरेपण लाबोवंक मोगाचें न्हू. ह्या त्या सवांक आमचीं त्या सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानान हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिपाक, तुज्या मध्यस्थीकेंतली म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वतां. तुजो येवो तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या विंतावेन काळजान पेटयल्या सैवा वर्त्या मोगां आनी आनंदाच्या मनान हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ही म्हजी मागणी घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बोलव्यान पयले पावची वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हळ्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरोवान सपाट परसळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वतां. आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परतळान वाडोवन दीत म्हणून अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगुल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मरेपाक जोडून दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशान केली सर्वरी कामां. जेजूच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटलेलें ह्या मोगा पासून हांव कालतेपणी तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खाती मागणी आनी सोमती म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणें रस्ता सर्गाणी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोट तुजेर सशी पावोवन थी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
प्रार्थुया येसम्या कुडीच्या पिड्यान कोश्टोंच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सष्णाच्या सष्णाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे असो तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाड दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सष्णाच्या सष्णाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाचें न्हू. आतां ते लावणी आसा, ते लावणे उपरांत तुमी स्टेला मारीस मांडटापाक वेचें आनी जेवणून तूं घरा वेचें. देव बरें करूं. तुझ्या सोमी तुका राखतलो हे तू सरासा. डोंगरार रुखा सोडा उदा कोणे वता, सौम्यान तुका उजव्या हातान उखलून धरला. अज्ञामुच्या तूं अदिसय नाका, काय बी नाका. अज्ञामुच्या तूं अदिसय नाका, काय बी नाका. Esploroso mi tuka सांभाळतलो, दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. मोराची कुडविवीत रंगान कोणे नेटयल्या, सोबीत पाचव्या रंगान किरा कोणे सोबयला. अज्ञामुच्या तूं अदिसय नाका, काय बी नाका. अज्ञामुच्या तूं अदिसय नाका, काय बी नाका. पळया ती सुकणी अंतराळावयली, Openanti, luvinanti, raskari nanti. Tanka sari deu posta, tunka posonangi. Kandisa sodutam tumi tanchaki. Atnyamucha tu adisay naka, काय बी नाका. अज्ञामुच्या तूं
अतिशय नाका काय बी नाका नेसना विशांत चिंता कित्याक करची तुमी कशी वाडटा पळया ती फुलां शेतांतली शेतांतल्या तणाक सर देव अशें नेसयता नेसो सोनांगी सर्गीसो बापोय तुमकां अद्यामुच्या तूं अतिशय नाका काय बी नाका अद्यामुच्या तूं अतिशय नाका काय बी नाका Mukhar puta soy Angkor mori आशीर्वादी आमका जेसूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वां दी तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माई अमावस्या विनाधिक दर्या शुक्रा अमावस्या विनाधिक तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमावस्या विनाधिकरा भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.